हिंसा आणि अपराध आम्ही कशी उणी कोरेत आणि आमगेल देशाक कशी सुरक्षित कोरेत आणि वैद्यकीय क्षेत्राचे हाजी ಒಟ್ಟು असची पात्र कसले म्हणून आजी आम्ही आयची उपाख्याना पळया. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या ನೇರ प्रसाराच्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 30चे उपाख्यान म्हळ्यार 30th एपिसोडाक येऊन पावल्यांचे. आजी आम्ही चयन केलेले विषय मरणोत्तर भाग 2 वॉयलन्स अँड अब्यूज ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्ये असची कोडियालाचे प्रसिद्ध न्याय विज्ञानशास्त्र आणि विधी विज्ञानशास्त्र आणि विषविज्ञानशास्त्रज्ञ विशेषज्ञ जावन असचे डॉक्टर वृंदा भट कामत हानी. मॅडम तुमकां उपाख्याना स्वागत. तांगेले किरू परिचय आम्ही हाजी फुडली उपाख्यानांत केलेले आसा जाल्यार आम्ही परतून एक पंता वापस करूया. श्रीमती वृंदा भट कामत हानी तांगेल MBBS पदवी बिजापूरचे अल अमीन कॉलेजांतू MD इन फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजी मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपालांतू फावो केले. प्रस्तुत हानी कोडियालांतसचे मुक्काचे श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरांतू डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजीचे प्रोफेसर अँड HOD जावन सेव दितासची. तशीची अविभाजित दक्षिण कन्नडाचे किशोरांगेल वैरी जेवचे लैंगिक शोषणेचेरी विशेष अध्ययन केलेले एक श्रेय हंकस. मॅडम आता मी या हिंसा पातक आणि प्रमाण म्हणताना या निंदात्मक जावन अशें तसले एक विषय एक हिंसे म्हळ्यार या हिंसे निमित्त जेवचे या हिंसाचे निमित्त जेवचे तसले एक मरण कशी रीतीर आसता. आता पळय हिंसे म्हणसताना तांतू विविध नमून असतात. एक कसन म्हळ्यार हिंसे निमित्त मरण जावचें एकय मरणानंतर ताजे वयरी एक सपोज कोणाक एक जिश्मान काडलें तर ताका ते जिश्मान काडलेले पुरावे मेळूनच जे म्हूण सांगून ताका लासून उडयतात ते मड्याक सुद्दां ताचेर आशिल्ले ते मार काडता नाशिल्ले मेळना पुरा तसो. सो आमकां हिंसात्मक जावन एक मरण आयिल्ल्यान आमकां टॉप 3 येवची खंयची म्हळ्यार फर्स्ट आसूचे गळपास घेवच्यो. गळपासू एकय सुसायडल एकय ताका स्ट्रँग्युलेशन म्हणटा ती कोणे विंगडान गळ दबोवन एकय गळा अंगाल बांदून गळ चिरडून हातान ताका थ्रॉटलिंग म्हणटा ती एकय अंगालांजो एक वायरांजो खंयच्यानी ताका स्ट्रँग्युलेशन दोरांजो ताका स्ट्रँग्युलेशन म्हणटा ती. आणि तशींची तंतू तरावळ नमनाचे आसता तोंड धांपून एक मुश्नार उश दाबोवन तसले कसले तरावळ नमनाचे आसता ताका ॲस्फिक्सियल डेथ म्हणून इता म्हळ्यार ते स्वास घेवचे जायना तंतू मनशाक तशें तसले नमनाचे वॉयलंट डेथ व्हेरी कॉमन. सेकंड कॉमनेस्ट आमकां सुचे बर्न्स ते कसन म्हळ्यार एक सुसायड करून घेवचे बर्न्सान एक आतां पुरा पळयला न्हू आमी प्रोटेस्टांनी करता ती सेल्फ इमोलेशन म्हणटा ती आंगार म्हाका तूं कर न्ही म्हण जाल्यार हांव आंगार चिमणे तेल घालून घेवन उज्ज घेवचे सगळे रस्त्यारांनी पुरा ते ताका सेल्फ इमोलेशन म्हणटा ती. आनी एक आसूचे आमकां डवरी डेथ वरदक्षिणे पीडित महिलेक एक ती नाका आमकां 3 वरदक्षिण हा आनी म्हळ्यार एक आजवेरी तिका लासून काडून उडोवचे ते एक बर्न्स आमकां थर्मल डेथ्स. आणि थर्ड आसूचे आमकां रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट्स ते भरपूर तांत एक समय आमी वेळ करका ताजे पयशे हांव फर्स्ट काण घेवची कसन म्हळ्यार तुगेले गळपास घेतिल्ल्याचे. आतां गळपास घेतिल्ल्यान आमकां केलो पंता संशय येता गळपास घेतिल्ल्यान 2 नमून आसा. एक तागेले कंप्लीट मेल्लेले कंप्लीट देह खंयचेय नेलाक जो खंयचेय लागना ताका कंप्लीट हँगींग म्हणटा ती ते एक भारी एक अप्रूपायर जेवचे तसले इता म्हळ्यार आतां एक रुपकार चोवणू त्या गळपास घेवन मागीर उडका कितलो हायट म्हूण ताका कळच आसना अंदाज जायना. एक युजली कंप्लीट हँगींग जेवचे आमगेले देशाचे
कॅपिटल पनिशमेंट म्हणतात, डेथ सेंटेन्स म्हणतात वय, मरणदंडने दंडने. तांतू गळपास दिवन मारून मारचे. काडचे. तांतू तांणी कसं करतात म्हळ्यार तांत एक स्टेज आसा, स्टेजान एक डोर आसा, ट्रॅप डोर म्हणटा ती, ताका ताजेर राबयता ती आनी सडनली ते ट्रॅप डोर ओपन करतात, तेन्ना ते कंप्लीट हँगींग जाता. बट युजली सुसायडल डेथ्सांत आमी कसं पळयतात म्हळ्यार, आतां हांव एक फोटो दाखयता तुमकां हांवें, आतां हांत पळयात तुमी. फर्स्ट वन ते ताका मॉब लिंचिंग म्हणटा ती, म्हळ्यार ते जनान ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಸಕಡಾಂಕೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ದೀಶ್ ಮಾರ್ಚೆ ಕಂಚ ಹೈ ಪೋಲಾಕೆ ಕ್ರೇನ್ ತಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪೂರ ಕ್ರೇನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಮ್ತಸ್ ಹೈ ಕ್ರೇನ್ ಆರ್ तशें ते कंप्लीट हँगींग जाता. बट ते सेकंड आनी थर्ड फोटोग्राफ तुमी पळयल्यार ते सेकंड एक चल्लो स्कुलात चल्लो, थर्ड एक तागेले घर कडेन दोग जाणाले पाय नाला लागतस पळया. ते तेन्ना एक मना एक डाऊट येता, हे कशी ताणें गळपास घेतलो, इथं म्हळ्यार पाय नाला लागतस, ताण निटर राबल्या पूर आशिल्लो मू. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आतां तो निटर राबून ताणें गळपास घेवन आसता, बट कसं जाता म्हळ्यार एक पंत गळ्या सुत्तू ते दोरी पडली म्हूण जाल्यार बोध तपसता. बोध तपसले नंतर ताका नीट राबू जायना. सो थंय मागीर बोध तपसले नंतर तो पडता, पडले सतान ते दोरी ताणटा, बॉडी सकल देंवता. सो ते सेमी पोझिशन पळय, सेमी स्टँडिंग पोझिशन, अन्नेकंतू स्टँडिंग पोझिशनाची प्रॉबब्ली ते लागी एक कॉट दिसता तुमकां सेकंडान, तांत दुखून उड्डून अशें पुरतो, बट ते नेला लागला, बट ते प्रेशर आसना तांत तो गळपस. तशें जावन असल सिच्युएशन्सान तो आमकां मस्त डाऊट येता पोलिसांच्या आनीक हे ताका मारलेल की मारून मागीर गळपासा घालेल की. मिगेल त्या प्रश्न त्या चित्र पळोवन त्याच प्रश्न आशिल्ले मिगेल, ताका दिवश मारलेल की न्ही तोची गळपास घेतिल्ले तांत आमकां कळटा. कशी कळटा म्हळ्यार आतां हँगींग म्हळ्ळ सताना एक मनशान जगवल सताना गळ्याचे घालेल दोर वयर वता. सो हँगिंगाचे ताका लायगेचर मार्क म्हणटा ते फोटोन पळय, लास्ट 2 फोटोग्राफ्स पळया, एक ते वायडच पळया ते आंगाल्यान युजली सुसायड करचे खंयचे घराचे कापड, बेडशीट, शॉल तसले, बट या स्ट्रँग्युलेट करतना दोरी तसल कसं नाही सपूर काडटा ती, म्हळ्यार कंप्लीट वग्गी जावं का म्हण सांगून. सो एक कसं म्हळ्यार ते ब्रॉड आसता हँगिंगाचे, आनी कसं म्हळ्यार वयर गळा वयर आंग लागून आसता, ते जॉक लागून आसता ते इंजुरी. आनी कसं म्हळ्यार ते अशी क्रॉस आसता. मागशीच्यान पळयल्यार तुमी एक इन्वर्टेड वी शे दिसता, इथं म्हळ्यार ते अशी ताणत नव्हे तशें जावन. बट स्ट्रँग्युलेशनांत कसं जाता म्हळ्यार राऊंड आसता आनी लोवर पार्ट ऑफ द नेक, युजली लोवर पार्ट ऑफ द नेक. सो तांत आमी डिफरन्शिएट करूं आनी विंगड सकड इंजुरीज आमकां हें करता सांगता. आतां ते ताजी सकलची इंजुरी पळया, त्या गळ्याक गळ चिरडिल्या निमित्त तांतू आमकां कसं फायंड आउट करूं येता म्हळ्यार तो लेफ्ट हँडेड की रायट हँडेड म्हणून फायंड आउट करूं येता आमी. प्रेशर पळोवन इथं म्हळ्यार वयर पळय एक गट्टी एक दबिलेल चित्ते पळय त्या थंबाची प्रिंट, सकल हे मध्य बोट दबिलेलाचे उलटा साइड आसा. सो तशें जावन ते आमकां हे कळटा खंयच्या सायडा ताण प्रेशर चड दिलेले, तो लेफ्ट हँडेड की रायट हँडेड म्हूण कळटा आमकां. युजली कसं म्हळ्यार रायट हँडेड आसा म्हणजे ताका रायट हँड वयर वता आनी लेफ्ट हँड सकल येता कंप्रेस करून. तशें जावन आमकां पळय बोटाचे उलटा येता. तशें जावन आमकां कळटा की हे मनशाचो सुमार सकट फायंडिंग्स आमकां कळटा. सो ते गळपासाचे ते अनेक टायप ऑफ ट्रॉमा एस्फिक्सियल डेथ कसं म्हळ्यार ते सकलचे पळय ते एक्चुअली हेकडे जाल्लेले आमगेल सायडाक जाल्लेले ते नळ्याचे ट्रक आशिल्ले ते वायट जाल्ला म्हूण सांगून तो रस्त्या सायडाक रब्बोच्या गेलोलो. त्या रस्त्या सायडाक रब्बोच्या वतना ते भार चड जावन तो भायर पडलो, तागेले आंगारी ते सगळे टेम्पो पडले. ते इन्स्टंट डेथ, ते स्पॉट डेथ जाले ते. बट दॅट इज अ ट्रॉमॅटिक एस्फिक्सिया म्हणटा ती. ते खंयची एक भार पळोवन आंगा वयर भार पळोवन उसर काडू जायना तशी. अनेक टायप ड्राउनिंग उदका लास्ट टायम आमी डिस्कस केला ताजे विशय. जाल्यार तांतू फायंडिंग कसं म्हळ्यार मारन काणू पडलेले की ते म्हणून आमी लास्ट टायम डिस्कस केला. एक अनेक फायंडिंग कसं म्हळ्यार तोंडान फेण येता, ते फेण अनकंट्रोल तुमी कितले पुशिता ती तितलो फेण येता. तशी म्हळ्यार ते उदका पळोवू मेल्लो म्हूण अर्थ. फेण पुशिलेल तितलो आपास मरतरीची येत आसता. म्हळ्यार ते श्वास घेतिल्ले निमित्त मिक्स जावन ते जनरेट जाल्ला, सो ताका भायर येवचे एस्केप जाता. सो तशें कितले पुशिता तितले भायर येता. तशें नांका सुकून आयला थंय, नांक तोंड पुरो तुकून येता. नांका तुकून मेन येवचे, म्हळ्यार ते लंग्सांत श्वास घेतिल्ले निमित्त लंग्सांत ते रोट ते न्हय वरलेले फुड्ड
बंद असता आम्ही रेग्युलर जेवण असताना फुड्डाचे पाईप बंद असता श्वासाचे मात्र ओपन असता तशें जेवण आतां ताणें मेल्ल्या नंतर ते फुड्डाचे क्लोज असता सो तोंडा दुखून व्हेरी रॅर ताणी खंय जे उदका पळोवन बॉब मारली एक कसांनी उदक पिल्लो तेन्ना कसांनी ओपन जाल्लें तेन्ना जाल्यार मात तोंडानय येता नानातले युजली नांका दुखून मात्र येवची पेंडू सो ते एक एस्फिक्सिएडच तर युजली कसं जाता म्हळ्यार आतां लास्ट टायम हांव तुमकां एक ते बोन्साचे एक हाड्डाचे एक दाखयलेले पळय तांतूं हांव सांगिल्लें तुमकां की एक मनशान गळपास एक रान्ना मध्ये वचून गळपास घेतलो आतां ते तो कंप्लीट कुसून वचून डिकम्पोज जावन हाड मात्र व्हरलें बट ಕೆಲವು स्थितीर आमकां कुशील बॉडी मेळटा कळ्ळें आनीक तेन्ना आमकां ते कोण कसने कितें आयडेंटिफिकेशन म्हणटा गुर्तु दवरच्यो ते मड्याचे ते आमगेल्या हाजेर पडटा ते कित्याक म्हळ्यार आमी एग्जामीन केलेले निमित्त मरणोत्तर परीक्षा करचे निमित्त ते कोण ते ओके ड्रेसान केलो पण ते कळटा केलो पण भारी कुशील असता थोडे मांस मात्र लांबून असता तशें आसतना ते दारले बायले पुरा आमी सोदून काडपाचें येता ना हांवें एक वस्त्र पुरा ते एक सुणे म्हाजे कशें सकलची भाग ताणून घेवन चमकल म्हळ्यार वस्त्र आसता ना आंगारी तेन्ना आमकां तें कोण कितें म्हूण सकट आयडेंटिफाय करूंक ते एक इम्पॉर्टंट वायलंट डेथांत आमकां सेकंड हांव म्हणलेलें बर्न्स आनी तशीची मोस्ट कॉमन आमगेल्या येवचे बर्न्स युजली सावची फुडें म्हाका एक मना प्रश्न कसो येता म्हळ्यार एक उदाहरण हांव सांगचें आतां तुमी सांगतना म्हाका मना आयलें एक मनीस विष घेतली म्हणलें क्या विष घेवन म्हळ्यार विष घेतली कुडली काणे मारनांचे पळय ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जावका तो त्याच डिप्रेशनांत आसून ताणें गळपासय घेतली आनी तो मेलो तो तशें आसतना तो विशा निमित्त मेल्या लगी गळपास घेवन मेल्या लगी कळटगी वय कळटा म्हळ्यार विशय कसो म्हळ्यार आनी तो तुम्ही दोन विषय सांगले म्हाका गळपास घेतिल्लो आनी विष घेतिल्लो आमकां केलो केसीस आयला हात कात्तोर न्हू तेन्नाय मर न्ही म्हळ्यार ते कातरलेले मस्त डीप जाय नाशिल्ले ताका विष घेता जाल्यार हांगा ब्लड फ्लो जाता आशिल्ले निमित्त विष ते मस्त आंगा वतना सो ताका डेस्परेशन जावन गळपास घेतिल्ले आसा आतां तो गळपास घेवन मेल्लो म्हण जाल्यार विशान मरचें साध्य ना एक म्हणजे गळपास घेवन तितलें जिवंत आशिल्लें तशें न्हू टर्मिनल इव्हेंट आमी तेन्ना कसं म्हणटा म्हळ्यार ही डायड बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया बट पॉयझन वॉज अ कॉन्ट्रिब्युटरी फॅक्टर एक सहाय दिल्लो मरचे म्हळ्यार उसर काडू जाय न्ही आनी आशिल्ल्या उसरांत ऑक्सिजन आपशी चड विश आशिल्लें सो तशें जावन ते दोनी एका एक सहज तुगेलें कसन सम्मिलीत जावन मरण जाल्लें म्हूण तशें आमी दिता ती सो येस ताणें गळ्या ते बांदून गळ्या गळपास घेवन ते करची ते दोळटे ताका टायम आशिल्ले निमित्त तो मेलो गळपास घेवन वची म्हूण कळटा केलो पण ते कसो जाता म्हळ्यार आमी पळयलां ते गळपासाक आनी परत रेडी कोर नासता बट तो सकल पोट मोर नासता तेन्ना तांणी डावट करता ते कसन तांदूळ दुखून ते गळ भायर येयल्लो न्ही ताण विष घेवन आशिल्लें ते परत रेडी करचे भितर विशाचें एक्शन स्टार्ट जालें तो विशाल निमित्त मेल्लो म्हूण तशें ते सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सीस आमकां मस्त हेल्प करता आनी एक कसं म्हळ्यार आमी युजली असल सुसायडल डेथ्सांत एक आमगेलो एक रूल कसं म्हळ्यार ते आमकां मरणा कारण गोत्त आसल्यार समेत आमगेले देहाचे केलो अंगांग म्हळ्यार पोट्टा भितर वयल कशें तांत आसा म्हूण जाल्यार खाण जो कशें आसा म्हूण जाल्यार मागीर आमगेले लिवर आनीक किडनी ते आमी FSLाक पेटयतात ती केमिकल एनालिसीस म्हणून तांतूं रासायनिक हें म्हूण सांगून एनालिसीस करूंक कसल्याक म्हळ्यार तांतूं पक्कनी ताणें ना हांवें ताण घेयनी एक कोणें जो ताका पिवो नासच्या पुरो सो ताका ते बोध समस्या ना सो कसं की एक नमुने जिवाना जिगुप्स जाल्ल्या वरी जाता मोरचे सूख हें अनुभवसूचें जायना म्हणलें करून सो तेजे खातीर आमी तशी करून फायंड आवट करता ती आतां तुमगेलें अनेक क्वेश्चन आसचे पुरो ताणें घेतिल्ली की पिवयलेल्या म्हणून एक डावट येवचे चान्स आसा तशें आसतना आमी सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सीस पळयता ती ताका लास्ट केन्ना मेळ्ळलो आनीक कसन म्हळ्यार तागेले पोट्टाच्या खाणांत आमी एक गुर्त कसन दवरता म्हळ्यार ताणें जेवण केलें कितले वेळान तो मेल्लो म्हळ्यार आमी फायंड आवट करता सो तशें जेवण कशें जाता ते कसांनी पोट्टाक घेतिल्लो आनी तो विष मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमकां ते गॅस्ट्रीक एम्पटींग टायम म्हूण एक आसता तशें म्हळ्यार पोट्टा खाल्लेले 2 घंटे नंतर पोट खाल जाता खाल जावचें सूर जाता ते दोळटा पोट्टा खाण आसता नाव ते खाण पळोवनूय आमी ते सगळे खाण आस की अर्ध डायजेस्ट जाल्लें खाण की म्हूण पळोवन आमी एक अप्रॉक्सिमेट
टाइम Time. करता ती सो पॉट एक थोडे खाल आसा थोडे एक नमुन्याचे एक लोळसे मात्र आसा म्हणजे जाल्यार मोर देन 3 hours जाल्ला ताणें खावन म्हणून सो तशे निमित्त आमी तेन्ना मागीर त्या रक्तान तूं कितले विशांश आसा ते क्वांटिटेटिव्ह एनालिसीस म्हणून अमाउंट कितलो आसा विशाचे म्हणून त्या पुरा पळोवन तितले अमाउंटाचे विश ताका मारून काडू साध्य आसा तागेले देहा प्रपोर्शनारी ते मारून काडू त्या पुरा एनालिसीस करून आमी फायंड आउट करतात सो त्या निमित्त ते तितले अमाउंटारी तागेले देहाक कसकसने एक विंगड ताणें अनुभविसूचे एक समन जावचे ताका माती गुलावरी जत्तकी एक बोत तपसलावरी जत्तकी ते पुरा आमी एनालिसीस करपाची जाता त्या एनालिसीस करून एक फायनल कन्क्लुजनार येता आणि आनीक आमी एक कार ड्रायव्ह करतना सहज जावन आमी एसी घालताची जाल्यार कितले जन राबयलेले कार स्टेशनरी कारान तूं एसी घालून बसताची घंटो घटलो बसताची ताचे निमित्त मरण जाता कार्बन मोनॉक्सायड जावन त्या तांतू एक आता तशी म्हणली सतान तुम्ही पुराजन फायका एसी घालून बशी राबयता ताका त्या रिजन नाही रिजन कसन म्हळ्यार तुमगेल एक्झॉस्ट समज का काराचे एक्झॉस्ट समज म्हणजे ते कसन जनरेट जातास पळय ते भायर वत आसता ते वच्चे न्ही म्हणजे तांतू कसन डिफेक्ट आसा म्हणजे त्यातनं प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता त्यातून तुमकां ते कशी कळचे येता समज की ना म्हणून ओके आता तुम्ही एक केन्नाय बसता ती कसं जायना घंट कटल्यान बसता ती कसं जायना ह्या पण ते अर्ध घंट बसलेची चिके ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಕಣ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಇಕೆ ಚಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬರಿ एक नमुने पळय दृष्टी मळमळ जातस ते फर्स्ट सिम्पटम असता लक्षण खंडित आसा बट जेन्ना कसं लेक्चर म्हाका स्ट्रेस आसा तशें जेवण म्हाका कशें जाता तेन्ना तुमी कसं करता म्हळ्यार समजच्या काय पुरो तुमकां स्ट्रेसान आसच्या काय पुरो फर्स्ट काम कसं करता म्हळ्यार विंडो डावन करून एक डोर ओपन करून भायर येवन रावका पळया ती तुमगेले ते सिम्पटम उणी जातस म्हणून एक 2 डीप ब्रेथ घेवचे समजल्ला हांवें आतांचे कितें समजतस म्हळ्यार तांतू कारान तो प्रॉब्लम आसा म्हूण अर्थ कूडले वचून एक सर्वीस दिवन ते कसं की आसा म्हूण पळोवन ते एक्झॉस्टांनी परत सांगून सम करूचे उत्तम उत्तम तशें तेच फर्स्ट सिम्पटम एक नमुने ಮತ್ತೆ कणकण आयल्या बरी एक नमुने दोळ मयाळ जावचें ते 10% ऑफ कार्बन मोनॉक्सायड बॉडींत गेले सत्ता ना तशें जावचें स्टार्ट जाता तशें आसलें सत्ता ना ताका आयडियल कसन म्हळ्यार एक घंट कटल्यान बसचें आस म्हूण जाल्यार मध्य एक पण एसी ऑफ करून विंडो डावन करून बसतात तेन्ना थोडे फ्रेश एअर मिंगल जाता एक कसं आशिल भायर वता सो तशें आनी जल तितले सन्न चेडवान आसतना मस्त वेळ एसी घालून लॉक करून स्टेशनरी आसतना मस्त वेळ एसी घालून बसचे लायक नाही इथं म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार चेडवालान तूं कॉन्सन्ट्रेशन उण आसतना प्रभाव येता तर तशें जावन आयडियल नाही बट डजंट मीन दॅट यू कॅनॉट सिट तितलेच बसच्याकनच म्हळ्यार आमी सांगनाची बट अशी कसले एक लक्षण दिसली म्हूण जाल्यार कूडले एक समाधान करूं मनशाना ते दॅट इज रिगार्डिंग एस्फिक्सिया के उसराटाचे बट अनदर हांव तुका सांग कॉमन तुमकां सांगचें कसन म्हळ्यार बर्न्सांत कसं जाता म्हळ्यार एक आमकां कॉमनली येवचें वरदक्षिणे पीडित बायल मनशेले तिका तेका तांणी माय मावान की बामणान की किरुकळो दिवन की तिका एक तिणेंची आंगारी हें घालून घेवचें उज्ज घालून घेवचें एक दुसऱ्यान घालचें आतां आमगेल्या सायडान तूं मस्त तितलें कसलें ना तें बट नॉर्थान तूं भारी कॉमन आनीक आमकां हांव फुडें शिमोगांत काम करता आशिल्लें गव्हर्मेंटान तूं सो त्या एरियान तांणी पुरो कंडापटी ते रुरल एरियाजान तांणी पुरो कंडापटी इता म्हळ्यार तांकां दिसता कसं म्हळ्यार म्हगेल पूत बुदोवन तूं म्हगेल पूत लायक म्हगेल सुन्नेन हाडकां आशिल्लें तीन हाणी मागीर दिता सो तशें किरकोळ दिवन मस्त डेथ जालेले पळयला आमी तसले डेथ्सान तूं युजली कसं म्हळ्यार एक डायिंग डिक्लरेशन एक मरण जातले एक बायल मनशेले एक कोनेय उत्तर तांतू ते डायिंग डिक्लरेशन म्हणटा ते एक डॉक्टरान एक मॅजिस्ट्रेटान येवन ते जजान येवन वांचून आसल्यार मरण लागीं लागीं आसतना म्हळ्यार आनी मरणाक हें तिकत तिगेला ते मेडिको लीगल जाला ते सो तिगेल स्टेटमेंट जेवका न्हय सो तिगेल स्टेटमेंट एक मॅजिस्ट्रेटान एक डॉक्टरान ते डायिंग डिक्लरेशन म्हळ्यार आनी ती वांची तसल साध्य ते उणी दिसता ती कसन जालेलें म्हूण तिका सांगका नव्हे म्हळ्यार खातीर ते एक डिक्लरेशन म्हूण घेता ती चडतावती जावन आमी कसं पळयलां म्हळ्यार हें म्हगेल पर्सनल अनुभवार सांगचें हांवें माय माव बामणांनी परत सांगता ती पळय तुका एक चेडूं आसा तूं तांकां सांगल्यार म्हगेल आमी घालेले म्हूण सांगून पाय तूं मरता तुगेल चेडा आमी कशें पळोवंक येता म्हूण पळय वाट्टेर घालतात आमी चेडा म्हूण भिवून दवरलेले निमित्त तांणी सांगता ती ना हांव रांदप करता आशिल्ली तेन्ना कुकर बस्ट जालें स्टव बस्ट जालें
हे जाल्ले म्हूण सांगून स्टेटमेंट दिता ती फटी सांगताची फटी सांगता म्हळ्यार भिवून दवरला चेरडाक कसं करता ती म्हूण सांगून सो तशें जाल्यार आमी मरणोत्तर परीक्षा करतना आमकां कळटा ते बद्द वैकिनी म्हूण कित्याक म्हळ्यार एक स्टव बस्ट जाता जावची घायो एक कोणें आंगार केरोसीन रकोन केलेलो घायो दोनी विंगड आसता स्टव बस्ट जालेलो घायो सकल दुखून वयर येता ती बैसूनू रांदप कोर नासो घाय केन्ना सकल दुखून वयरी टिंप वयर आसता हांतू वयर सोगून सकल आसता आनी युजली कसं म्हळ्यार कोणें केरोसीन रकयलें वयता आनी बोडार समेत रकयता ती इता म्हळ्यार मोर्ची खंडीत जावका तांकां हे हांतू तशें कसं ना गळ्या दुखून वयरी युजली इंजुरीज आसना इन स्टव बस्ट कुकर बस्टान तंतू कुकर बस्ट जाल्यार ते ताका स्कॅल्ड्स म्हणटा ते तुमी इंजुरीज दाखयता हांव तुमकां तंतू हे पळय आतां फर्स्ट वन आशिल्लें ते पळय हे कुकर बस्ट इंजुरी वय फर्स्ट वन ते मात्र ती एडमीट जावन ते एक्चुली ती कुकर बस्ट म्हळ्यार आसचे साध्यते ते म्हळ्यार पळय तुमी पळयलें न्हय गळ्या पशी वयरी इंजुरी ना क्लीन आसा बैसून रांदप करता बैस थंय पुरा लोकल ते युजली हे पुरा हळडीन तुले पुरा बैसून रांदप केलें वय गांवांत एका राकडाचे उज्जशील निमित्त हंग कसन म्हळ्यार सेकंड सकलचे पळय पाय दिसता पळय ते स्काल्ड्स म्हूण म्हळ्यार ते खून उद्दाक तसल पुरा पोणू ते कुकर बस्ट जाल्यार तसल इंजुरीज येवचे तांतू आंगात चर्म सोलून वचना तुगे बोक्के येता ती बोक्क उद्दा भरलेले बोक्के आसता ती सो तसल इंजुरीज आमकां कळटा कुकर बस्ट जाल्यार कितें कुकर बस्ट जाला म्हूण सांगून वयलची इंजुरी दिसली म्हूण जाल्यार ते न्हय इता म्हळ्यार ते लासून गेलेले उज्ज लागून गेलेले तशें आनी एक थर्ड फोटोज पळयात तुमी हे 3 चेरडू अयो चेलये चेरडू ताणे आवसूक जीश मारनू चेल्यांक उद्द वय केरोसीन घालून उज्ज दिल्लो सो ते तंतू पळयल्यार तुमी तांगेलो आंगाल दिसता तुमकां एक तंतू सान चेरडू ते बोर्ड दिसता पळय मागीर त्या बदीन ते सान चेल्या चेरडू 2 चेलये चेरडू एक चेल्या चेरडू ते तेग जाणांक मारून काडला ताणें असल इंजुरीजांतू आतां आमकां आयडेंटिफिकेशन करूं जाता कोण खंयचे चेरडू म्हूण सांगू कळना सो तशें जावन तो सांगू पुरो हे चेरडू त्या चेरडू म्हूण सांगून बट आमकां कन्फर्मेशनाक आमी केलो तांतू आयडेंटिफिकेशन आसा तशींच आतां सकलचे फोटो पळयात तुमी हे एक इलेक्ट्रिशियन तो हाय टेन्शन वायरांतू केन्नाय लागीं वचनात ते तांतू कसो जाता म्हळ्यार आर्किंग म्हणटा ती त्या वायरा सुट्टू 1 फीट ताई करंट पास जाता आसता वायरांक मध्य आसा म्हणजे जाल्यार ताजी 1 फीट ताई सुट्टू गुंत आसता आर्किंग म्हणटा ताका आर्किंग म्हणटा ती सो त्या मात्यांत पळय फोन आसता हातांतू एके मात्यान विंगड कशें आलोचन आसता तान मन वचना तशी ताका 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 उडयत काणू धरना असल हाय टेन्शन वायर्स तांडून धरना उचलयता ताका क्रोकोडायल फ्लॅश बर्न म्हणटा ती बॉडीर पळय पॅचेस येता इलेक्ट्रीक इंजुरीज तागेल खंय थंय जालें म्हळ्यार सकल एक पाय कट्ट जावन उसळून गेला कुडकू जावन उसळून गेला आनी एक पाय बर्न्स पळय पॅच वर्क बर्न्स येता ताका हाय टेन्शन वायर म्हणून आमकां ते इंजुरी पळयत ते कळटा हे हाय टेन्शन वायराचे म्हणून तांणी दितना आमकां इलेक्ट्रीक शॉक तागी सत्तदू म्हणटा ती बट मेलेल्याची त्या इंजुरीज मेलेल्याची त्या खंडापटी हाय टेन्शन न्हय बॉडीन वचून आसता ताजी लागींच पळयात तुमी ते सान्न तुमगेले शॉक लाईव्ह वायर घरातून वायर लाईव्ह वायर ताका जूल बर्न म्हणटात एक वॉट्टसो दिसता ताका जूल बर्न ते इलेक्ट्रिकल ताका इलेक्ट्रिक्युशन म्हणटा ती तशी वयलची पळया ती तांबडे फोटो ते लायटनिंग तूं मिंच मारनो जालेले तांतू मोरका म्हणना ते एक पॅटर्न पळयलें तुमी एक पानशे ताका आर्बोरसेंट पॅटर्न म्हणटा ती त्या पॅटर्न आतां ते पानशे दिसता पळय आंगांतू ते आस म्हूण जाल्यार ते कन्फर्म्ड कसन म्हळ्यार तो एक मिंच लागून मेल्लोलो म्हणून आत्ता तांत अनेक गमत कसन म्हळ्यार ते आमी मरणोत्तर करतना ते आस म्हणजे आमचे कडेन मेळ्ळेले ते बॉडी म्हूण म्हणल्यार त्या एरियांतू मिंच पावस आशिल्ली की ना म्हणून आमी फायंड आउट कोर न्हू ते न्हय म्हूण जाल्यार एके ते बॉडी मेल्ले कडेन ते इंजुरीज ना बट ते दुसरे रात्री मिंच मारला पावस आशिल्लो ते पॅटर्न ना म्हणजे ताका खाण ते घाल्लोलो म्हूण मारनो एक तशी सुमार सकड आसा आतां एक सहज कसन म्हळ्यार एक मनशालान ते येवचे म्हळ्यार अशी जावचे चान्स आसता तशें आमी कसो करका गुडगुड मिंच पावस आमी रस्त्यार आसा ती भायर आयिल्ल्याची सडनली मिंच पावस आयलो कसो करका म्हळ्यार एक क्वेश्चन येता तेन्ना हांव सांगचें कसन म्हळ्यार
सहज जावन आमी येवचे खंयचे रुका म्हणा धांवचे वय वय तशें करूनच हम्म. इता म्हळ्यार रूख सगळो वल्ल जावन आसता वयर तूद दिगू रूख आसा म्हण जाल्यार ताका तूद एक मिंच मारचे सहज वय सो तशें जावन ताजे मुळां राबले म्हण जाल्यार तुमकां मिंच लागचे चान्स आसा उदारान तूं रब्बा ती कसने जायना जल तितले उद्दा ಒಟ್ಟು ಜಾವನ ಅಶಿಲ್ ಕಡೆ ರಬ್ಬನು ಕತೆ ಇತ್ತ म्हळ्यार उद्दाक ट्रॅक करता सो रस्त्यार तुम्ही चमकत असती काय तोंदर ना चमका येती वल्ले चमकत असाची साती ना तोंदर ना जल तितले उदका दुखून धूर आणि रुक्का मुळांतनी लागीं एक बिल्डिंग आसव्या बिल्डिंगा भितर वचा ती सेफ कळ्ळें बिल्डिंगा भितर आतां ಕೆಲವು ಜನ म्हणटा ती अयो कंडी लागे नी रब्बू नका गुडगुड मिंचेता ना कंडी बंद आस म्हणजे जाल्यार इट गेट्स इन्सुलेटेड सो तांतू कसने भयना कंडी बंद आस म्हणजे तुम्ही रब्बून मिंची पळयता काय तोंदर ना बट ओपन असल्यार बंद करून पळयात सो तशीची इन्सुलेट ते क्लोज जाता सो तांतू दुखून भितर मिंचा येवचे जायना चार्ज जायना सो तशें जावन ते केलो आमकां आतां रस्त्यार आसाची साती ना कसने ना मिंच मारल्यार म्हाका म्हळ्यार भंय ना तितले तोग्गू तुमी ताका लागीं पुरा रूख आनी आशिल्ले निमित्त रूख अट्रॅक्ट करता मिंचाक बट आमी एक अशी उद्दा वट्ट खंय आशिल्ली ना तिल कडेन रस्त्यार चमकत राबल्यार आमकां कसने जायना आमी सेफ आसतात गुडगुड मिंचांत सो असल नांव आतां तो तुका हांव त्या वेळेर एक फोटो दाखयल तुमकां ते एकजण चेडूं मानकडे तसल तूं आमकां आयडेंटिफिकेशन भारी एक व्हडलें हरसाहस म्हण येता आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स फूड हांगा एक एरोप्लेन क्रॅश जालेलें मंगळुरांतू तेन्ना तशीची पुरा मड लासून गेलेले त्या बर्न इंजुरीज निमित्त सो तेन्ना आयडेंटिफिकेशन वॉज आमगेलें तें कोण खंयची मडी कोणाले म्हूण गुर्तू करचेंचें व्हडलें काम आशिल्लें इता म्हळ्यार तें कॉज ऑफ डेथ सुद्दां काय म्हणना ऑलरेडी आमकां गुत आसता ब्रेन कॅशान निमित्त जाल्लेलें म्हूण आतां तांगेले संबंधी पुरो येता ती आमगेले एक पुरा हें लासून करटून गेलां एक कसने एक आमगेले कोणे विधी करूंक फायनल रायट्स करूंक एक कसने एक आमगेले अंश दिया ती म्हणटाना आमी ते दितना आमी ते मनशाले वैकी नाही म्हणाले एक आमकां एक भावना आसता पळय आतां तूं तरावळ जातीची आसता ती तांगेले विंगड विंगड क्रम आसता आतां आमी हिंदूक काणू क्रिश्चना दिल्ली म्हणजे भावनात्मक ते संबंध एक भावनात्मक जाल्यार आमी आतां डॉक्टरान घे हे तागेलेची म्हूण दिल्लीर समेत तांणी घेता ती ओपून बट आमकां एक तांकां एक आसना ते मेल्लेल्याक एक तांगेले रितीर एक अंत्य दिवंक म्हळ्यार एक तशें आमी जल तितले तांतू गुर्त धरूंक प्रयत्न करता ती तांतू सगळा पशी आमकां इम्पॉर्टंट मेळचे म्हळ्यार फिंगर प्रिंट्स सगळा पशी इम्पॉर्टंट आसूच फिंगर प्रिंट्स आतां फिंगर प्रिंट्स युनीक कशी म्हणटा ती म्हळ्यार पण तांचे बेसीक 4 टायप्स आतां आमगेले बोटान तो आमी पळयत तांतू एक सुरुळी सुरुळी सुरुळीशी आसा म्हण जाल्यार ताका ओर्ल म्हणटा ती ते लिस्ट कॉमन टायप तेंची एक अशी वयर वचून तेंची सायडाक बागसून येता आर्क एक सायडा बागसून आनी एक सायडाक हे गेल्लेल्या सायडाकाची आपास येता ताका लूप म्हणटा ते व्हेरी कॉमन चक्र म्हळ्यार ओर्ल शंकू म्हळ्यार लूप शंकू चक्र आर्च म्हळ्यार एक कमान कमान तांतू 3 व्हेरायटी आसूचे शंख चक्र आनी कमान शंकू म्हळ्यार लूप ते खंयची सायड स्टार्ट जाता तेच सायड एंड जाता ताका लेफ्ट सायडेड लूप रायट सायडेड लूप म्हळ्यार रायटा दुखून स्टार्ट जावन रायट एंड जाता तशेंच आनीक सुरुळेन तुवें तशीची ते शंकू चक्र सो वोर्ल म्हळ्यार चक्र ते लिस्ट कॉमन कमान इज द सेकंड कॉमनेस्ट हांचे मिक्सचर आसूचे कॉम्पोजीट म्हणटात आमी एके शंकनी चक्र वटू आसा एके शंकनी कमान वटू आसा तशी तो ते आतां तुमी सांगच्या पुरो आतां हांव सांगचें कसन म्हळ्यार फिंगर प्रिंट्स खंय तांय युनीक म्हळ्यार आमगेले सगळे जगत्यांतू एकल्याक फिंगर प्रिंट आशिल्ले अन्येतलो ना म्हणटा हांव तुमगेले 5 बोट पळयात तुमी 5 बोटांतू शंकू आसच्या पुरो मुगेले 5 बोटाचे 5 कळल्यार एकलाक आसा मू म्हणटा ती आनी पुरो तुमी 4 नमनेचे मात्र म्हणला 60% कॉमन म्हणला हांवें तशें म्हळ्यार जगत्याचे 60% जनाले शंकू म्हूण म्हळ्यार तांतू युनीक खंय दुखून आयले म्हूण म्हणटात तुमी ताका कसन काम म्हळ्यार ताका मिन्युशिये म्हणटा ती आतां ताजी नेक्स्ट स्लायड पळयात तुमी आतां हें एक फिंगर प्रिंट कशी काडचे सीना दुखून म्हूण दाखयलां हांवें आतां ब्लॅक सर्फेसीस म्हणजे आमी व्हायट पावडर यूज करता ती व्हायट सर्फेस लायट सर्फेसीस म्हणजे ब्लॅक पावडर यूज करून ताका डस्टिंग करून मागीर एक सेलोफेन टेपार ते प्रिंट काडटा ती ते पळयले तुमी लास्ट 6th लास्ट कॉर्नर डायग्रामांतू ते प्रिंट आयला आतां ते प्रिंट घेवन कसं करतात आमी ते आतां युजली सॉफ्टवेअर आयला पुढे जाल्यार ताजी फोटो काडून
जाणू एनलार्ज करून ताका स्टडी करतात फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स. आतां कशें म्हळ्यार सॉफ्टवेअर अंत घालतात आमगे लागीं ताजी डेटा आसा त्या डेटाक मॅच करून पळयतात. सो मॅच कशी केलं आमी युनीक म्हणल्यार आतां मिन्युशिये म्हण आसतात ईच फिंगरप्रिंटान. तो नेक्स्ट स्लायड पळयल्यार हे पळया आतां हे एक पॅटर्न होर्ल म्हळ्यार चक्र हंतू तुम्ही पळयलें ना ते एनलार्ज करतना केलो आपल्या एक एक तळयशी एक एक मदेंत एक आयलँडशे एक फोर्क टायप म्हणटा ताका बायफर्केशन एक सडनली ते लायन रप्त थंयची रिज एंडिंग म्हणून तशी आमी त्या मिन्युशियेंतू एक मनशाल फिंगरप्रिंटाक मॅच करता म्हणजे मिनिमम 6 to 10 तसल फायंडिंग्स मात्र न्ही तेंची जागेरी ते मेळ्ळी म्हणजे 6 to 10 मॅचिंग म्हणजे तो खंडित तोची मनीस आता मिगेलन तुमगे शंका आसा म्हणजे ते सಣ್ಣ सಣ್ಣ पॉइंट्स आसा पळय ते विंगड जागेर आसतात. सो तशें जावन 1 in 64 billion म्हळ्यार 6400 ಕೋಟಿ जन ಅಂತೂ एकल्याल फिंगरप्रिंट मॅच जावचे चान्सेस. आमगेले सगळे जगत्याचे कितले सांगा ती 800 ಕೋಟಿ. सो ताजी 8 वंटन येवका त्यात खंय जो कोणाला एक प्रिंट मॅच जावचे चान्सेस त्या येवका जाल्यार तो फुल्ल अशी मेल फुल्ल प्रिंट आसा तशें जावन आमी म्हणजे इट इज व्हेरी युनीक. खंय ताय म्हळ्यार एक DNA आमी म्हणटात न्हय अत्युत्तम हे म्हूण सांगून DNA वरेन एक 2 मनशांतू सेम DNA आसचे चान्स आसा ते कशें म्हणून मागीर सांगता तुमकां. बट फिंगरप्रिंट आसचे चान्स ना. फिंगरप्रिंट आसचे तितली युनीक. तशें जावन फस्ट आमी केन्नाय कशें करचें म्हळ्यार एक बॉडी आयल जाता फिंगरप्रिंट काण घेतात पुरा हाताचे तांत एक फिंगरप्रिंट कार्ड म्हूण आसा तांतू पुरा 5 बोटाचे मागीर पामाचे आनी तांतू रोलिंग टेक्नीक आनी म्हूण आसा ते आमी फिंगरप्रिंट्स काण घेवन ते मॅच करूं पळयतात. ते मॅच करचे खंयच्यान आमी तागेले घरकड कसले सामान ताण मात्र आपळेला आसा म्हणजे मॅच करूं येता नानातले खंयच्या मॅच करचे आमगेले खंयचे मटेरियल ना इता म्हळ्यार तसल कंपेर करूं कित्याक म्हळ्यार तागेले जावका तागेले भावाल भयणी प्रिंट मॅच करूं जायना. सो तशें जावन ते केलो पण आमकां तसल प्रॉब्लेम येता. सो ते एक विशय. आनीक कसं आमी फायंड आउट करता म्हळ्यार अच्छे घालचे आसना वांगार टॅटू एक पायाचे पादाचे प्रिंट ताणें कसले एक फुडे कडेन एक गार्डनांत खंय चमकलेले कडेन तागेले प्रिंट आसा म्हूण जाल्यार तागेले गार्डन एक केसू आतां केलो पण कसो जाता म्हळ्यार एक मनीशू मोर नासून आमकां केलो हेर मात्र मेळटा केस मात्र एक हे मात्र मेळटा तेन्ना आमी त्या मनशाल केस की प्राणील केस म्हूण समेत फायंड आउट करूं येता. ते मनशाल वय म्हूण जाल्यार ते म्हळ्यार तांत कशी म्हळ्यार आतां तुमी पळयलें न्हय मनशाल केस आनीक प्राणील केस तांचो डिफरन्स कसो म्हळ्यार ते भायलची येल्लो कलर दिसता आसतना ताका कॉर्टेक्स म्हणटा ती त्या भायलची कवर मध्यंत सुचे ते मेड्युला म्हणटा ती प्राणीलांतू मेड्युला चड आमगेलांतू उणे काही नासता बिलकुल ना बरें नासता. सो तेच आमकां कळते मनशाल के म्हणून ताजे नंतर आमी विंगड प्रोसेसिंग स्टार्ट करतात ती ताजी क्युटिकल वयलचे पळय तें चित्र त्या भायलची क्युटिकल त्या क्युटिकल ह्युमन हेरांतू मात्र साध्य एक ते आमकां सांगता ते केसू की एक दारू खंयचे एक फायबर आसता ते की ह्युमन हेअर की म्हणून आमी डिस्टिंग्विश करूं हेल्प करता. सो आतां आमकां हांतू कसन जाता म्हळ्यार खंयच्याकय आमकां मॅच करूंक क्रॉस मेळका कंट्रोल मेळका तेन्ना आमकां कंट्रोल ना म्हणजे आमकां प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना आमी कसन करतात म्हळ्यार मनशाल आंगारी हच्चे घाललेले आसता टॅटू घाललेले आसता त्या कसने आसव्या म्हूण पळयतात तेमी हे टॅटू खंयचे आसा म्हणजे ते आमी निमगितात ते डिसीज्ड पार्टीक तुमगेले गेलेले आंगार कसने टॅटू आशिल्ले खंयची भागार आशिल्ले कसन टॅटू आशिल्ले म्हूण आतां बर्न जाल्ले ते चर्म सोलून गेला तेन्ना आमी कशें फायंड आउट करतात आता बर्न जेतना फिंगरप्रिंट बರ್ತವೆ हां ते ताका मेत कसं म्हळ्यार प्रिंट्स खाली चर्म मात्र न्ही डर्मिस सेकंड लेयर आसा आंगाचे डर्मिस तांतू तांय वता आनी इवन टॅटू तशीची इम्प्रेग्नेट करतना आमी त्या सुवेन त्या लिक्वीड डर्मिसा तांय वता तशें आमी सुपरफिशियल लेयर गेल्यार समेत डर्मिसांत आमकां ते प्रिंट कळटा त्या डिझायनय कळटा ते केलो युवी लायट एक केलो केमिकल्सांनी प्रगालन आमी ते वापस हाडो येता. सो तांतू आनी कसं म्हळ्यार जीवन तांतूय तशीची आतां आमी टॅटू पळयता ते फर्स्ट वन मा म्हूण बरोवन आसा म्हळ्यार ताका आवस म्हळ्यार जीव म्हणून एक ते आनीक कसन म्हळ्यार तांतू सिग्निफिकन्स तांतू पळय एक नाम घाल न्हू हें सो तांतू पार्वतील भक्तू म्हणून ते फायंड आउट करूं तेचे लास्ट पळय एक हिंदू एक ईश्वराल भक्तू ते कडचे बदीचे तशींची
ह्या पळय तरावळ नमुने आसता गेल जाती खंयची म्हूण कळटा एक क्रॉस म्हणजे आणि जाती तागेले मानसिक स्थिती कशी आस म्हणे कळटा एक ಕೆಲವು ಅಂತ आमकां कसन म्हळ्यार तागेल कसं उद्योग एक तागेल कसन एक एक्स्ट्रा एक पॅशनेट अबाउट म्युझिक तांतू पळय तागेल पुरा फिंगर सारी म्युझिक ही इज अ म्युझिशियन ना तशी एकय अनदर पळय एक फिंगर आरे प्रॉमिस म्हूण बरोवन आस पळय तागेल मनस्थिती कसल म्हळ्यार कोणाक कसन एक वचन दिल्ली म्हूण जाल्यार आपण ते कशी जाल्यार सही आम्ही ते पूर्ण करता ती म्हळ्यार एक भावन सो मानसिक स्थिती तागेल उद्योग तागेल पॅशन खंयची म्हूण आमकां कळटा खंय ताय म्हळ्यार इवन इन होमोसेक्शुअल्स तांगेले एक तमन एक अच्छे आसता तांत एक वन ऑफ द थिंग्स आर देर आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू प्रेडिक्ट इट हियर टू यू बट तसं लेख ते आमकां पुरा आयडेंटिफिकेशन करता एक लोअर लेवल अंतू पळय एक गूड आसा एक अंतू आनी एक अंतू पक्ष आसा तागेलो हातू ते अंदाज कसो जाता म्हळ्यार आय एम फीलिंग सफोकेटेड आय वॉन्ट टू रिलीज आय वॉन्ट फ्रीडम स्वातंत्र्य जाऊ का खंयच्यान ताका मानसिकता कसं की एक डिप्रेशनांत गेला ते एक आमगेले ते मरे सांगता एक मगेले एक म्हाका एक जनान पळय मागीर एक घरान तूं म्हाका स्वातंत्र्य मस्त ना सो तशें जावन तो एक पीडित जावन आसच्याकय पुरो अब्यूज जावन आसच्याकय पुरो म्हाका एक स्वतंत्र जावं का म्हळ्यार एक दाखोवन दिवचें एक चिन्ह आसता तशें जावन आमी केन्नाय आतां कावन्सिलींग आयले त्या वेळेर तांगेले आंगारी अच्छेस पळयता ती अच्छेस म्हणजे खंयची न म्हणत तांगेले अच्छे पळोवन आमकां तांगेले एक मानसिक स्थिती कळटा आमकां तशें जावन तसं पुरो आमकां इम्पॉर्टंट ते जिवंत आशिल्ल्यान मेल्लेल्यांतू ते आमकां एक आयडेंटिफिकेशन हें जाता जाल्यार केलो पंत कसो जाता म्हळ्यार इवन तेवूय कार्टून आसता हाड मात्र आसता तेन्ना आमी कशें आयडेंटिफिकेशन करूं म्हळ्यार DNA फिंगर प्रिंटींग म्हणटात ताका DNA म्हळ्यार आमगेल्या अंगांगांतू एक सेल म्हूण आसता कणकोश म्हणटात तांत भितर एक न्यूक्लियस म्हूण आसता त्या न्यूक्लियसा भितरी ते DNA म्हणटा ते डबल हेलिक्स म्हणटात ताका म्हळ्यार ते एक दार एका वयर एक सुतवला डबल हेलिक्स म्हूण आसता आतां ते आमी कशें आयडेंटिफाय करूं आतां एक सॅम्पल दाखयलां हांव तुमकां क्रायम सीनांत एक रगत मेळ्ळें रक्तांश वय सुरेचे तांतू रक्ताचे क्रायम सीन म्हूण बरयलां पळय त्या रक्ताचे एक अंश एक कसले तागेले वीर्य जो कसले एक मेळ्ळें केसांत ते आमी ताजे एक DNA काडलें तांतू दुखून आतां आमकां ते कोण केलेलें म्हूण कळका सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स आसा तो लास्ट पळयलेलो ताका आमी लास्ट पळयलेलो हो तागेले क्लोज आशिल्लो म्हूण एक 2-3 जण सस्पेक्ट मेळटा संशय आशिल्ले 3 जण संशय आशिल्ले जण आमी धरता ती आतां ते कोण कोर नासच्या पुरो म्हूण सांगून तांगेले आमी तांत वीर्य मेळ्ळा म्हूण सांगून आमी वीर्य जावका म्हूण ना ब्लड मेळ्ळ्यार पुरो आमकां ब्लड एक केसू एक कसं न्ही ना एक बकल कॅविटीचे तोंडांत एक इयर बड घेवचे तोंडाचे शिकोन काडचे ताजे स्मियर काडचे आमकां तांतू सेल्स मेळटा तांत आतां सेल पळोवन एनालिसीस केलें जाता आतां त्याच जण सस्पेक्ट आशिल्लेची त्याच जण संशयास्पद जन आशिल्लेची आतां तुमकां हांव जावका म्हूण ना ते रिपोर्ट हांव तुगेले येद्रा दवरल्यार कॅन यू जस्ट टेल मी कोण आसच्या पुरो म्हणून ते डार्क बँड एक्झॅक्ट रिप्लिकेट आशिल्ले हां तांतू पळयल्यार तुमी नंबर 2 आशिल्लो पळय एक्झॅक्ट आसा सो त्या मनशान ते क्रायम केलेलें म्हणून आमी कन्फर्म सांगता तांतू कसले 2 हे ना विशय ना ताणेंची म्हणून जाल्यार आतां हांव सांगली तुमकां चिकतावळी 2 मनशांकय सेम DNA आसचे चान्स आसा म्हणून कोणालां तांतू ट्विन्सांत पुरा ट्विन्स न्ही मोनोझायगोटिक ट्विन्स म्हणटा ती म्हळ्यार तांणी पळोवच्याक आयडेंटिकल ट्विन्स म्हळ्यार तांणी 1 लाख आसा पळोवच्या 1 लाख आसाची एकची आज अंडाशय छांत दुखून विंगड जातना ते विंगड जातना ते कंप्लीट विंगड जाल्ले निमित्त 2 चेडूं जाल्ली ती 2 विंगड अंडाशय दुखून जाल्ले चेडूं न्ही तांणी ट्विन्सची तांणी फ्रेटर्नल हे मोनोझायगोटिक ट्विन्स म्हणटा ती म्हळ्यार एक अंडाशय दुखून जाल्ले निमित्त तांगेलांतू मात्र ते जावचे साध्यता आसा तेन्ना आमी फिंगर प्रिंट नोट करीत क्रायम सीनांतू फिंगर प्रिंट मेळ्ळा तेन्ना 2 जण आसा ती एक लॅक्स DNA आशिल्ली तेन्ना फिंगर प्रिंट मॅच करून आमी कोण म्हणून फायंड आउट करीत तशी सो तशें जावन DNA इज द अल्टिमेट थिंग फॉर कन्फर्मेशन ऑफ अ क्रायम हाणें केलेलें म्हणून सांगून तशीची आमी आतां इतली पुरो तुमी सांगतना हे वंटाचे मार्क नाटल्यार दांत मस्त एक मुख्य पात्र घेता म्हणून हांव लेखता वय आतां एस्पेशली बर्न्सांत न्ही कसो जाता पयलीं आमगेले ते प्लेन क्रॅशांतूय तशीची केलो बॉडीज आमी दांताचे फिलिंग्स एक कसो आसा रूट कॅनाल ते पळोवन आमी डिटेल्स घेता आतां आमकां प्लेन क्रॅशांत कसो जाता म्हळ्यार ते लिस्ट आसता
कोण आशिल्लें म्हूण सांगून बर्न्स जाल्ले निमित्त आमकां तें पोजिशन चेंज जाल्ले निमित्त क्रॅशा टायमार कोण खंय बशिल्लें कसं न्ही तें म्हूण कळना. सो तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार तें लोकेशन फायंड आवट करता ती तो आतां आमगे केरळाचे आशिल्ले तांतू केरळाचे आसा म्हणजे जाल्यार तांकां एक डावट आसा तो आमी गेलो आसच्या पुरो तांतीं तागेलें फिल्लींग आशिल्लें म्हूण सांगून ते तान्नेकलो म्हणटा कोडयालचो हय ना 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 मिगेले आनी आशिल्ले मिगेले अन्ना तेंच दांडे फिल्लींग आशिल्लें म्हूण म्हणटा. तेन्ना आमी कसं करतात म्हळ्यार केरळाचे ते पेशंट आले ते कोण डेंटिस्टाला गेले पळय तागेले ते फायल हाडयता ती मंगळूरच्याले फायल हाडयता ती 2 डॉक्टरान सेम दांतां केल्ली म्हणजे जाल्यार तेंच डॉक्टरानाची एक डॉक्टरांनी 2 ते सेम दांतां केल्ली म्हणजे जाल्यार ते फिल्लींग एक लायक आसना. सो आमी ताजे एक्सरे काडटात ते पोर्शनाचे डेड बॉडी वयर एक्सरे काडटात ती आनी ते आमगेले जिवंत आसतना ट्रिटमेंट केलेल्याचे मॅच करतात ती. सो तशें आमी फायंड आवट करूं येता. एक कसन एक क्राऊन दवरन आसता एक विंगड कसन दांतांत एक दांत मिस्सिंग आसता. सो त्या आमी आयडेंटिफिकेशन करूं येता साध्याचं. आनी एक दांताचे ह्या पळोवन आमी एक एज वरेन सांगिता दांत एक कितले एज आसता म्हणून तांतू म्हळ्यार ते दांत काडून ताका झरोवन तांतू इवन अप टू 45 to 50 एज ताई आमी एज सांगता. इरप्शन मात न्ही इरप्शन दांत येवचो एक 18-20 म्हणटा दांत येवचे राबता ते कन्फर्म्ड मागीर परमनंट ताजे नंतरय आमी ते दांत मेल्ले नंतर ते काण गश्टून तागेले आमी कितले एज आसच्या पुरो म्हूण सांगता. इता म्हळ्यार दांत लासून वचना दांत तशी आसता हाड अशी तशी जावन हाड जाल्यारय करपून वता ती बट दांत तशी व्हरता तार तूं जिळून वचना. सो तशें मागीर तांतू पल्पस म्हूण जाल्यार DNA वरेन करूं येता आमी तशी. सो तशें जावन लिप मार्काय तशीची लिप मार्क आमकां एस्पेशली सेक्शुअल असॉल्ट क्रायम सिनांत आमकां मस्त हेल्प जाता. कशें म्हळ्यार आतां एक बायल मनशेल वयर एक अत्याचार जालो तेन्ना ताण आमी दाखोवच्याक तुमकां ते लिपस्टीक घालून ते प्रिंट काडयलेले 1, 2, 3, 4 म्हणून मार्क केला पळय त्या पॅटर्न्स एक मनशा लिप्पारी एक पॅटर्नाच का म्हणना त्या पॅटर्न फिंगर प्रिंटा वरी म्हणलें पळय तुमकां एक तळयशी आसा एक सडनली एंड जालें तशी मल्टिपल आसा त्या तेंची एरियांत आसता. सो तशें जावन ते पॅटर्न मॅच करतात तेमी तशी तांतू 1, 2, 3, 4 म्हणून आसा रोमन नंबर सारी मॅच करतात तेमी. आमकां मेन कसं जावचें म्हळ्यार आतां एक सपोज आतां एक सेक्शुअल असॉल्ट जालें बायल मनशे वयर लैंगीक शोशण जाल्लें एक अत्याचार जालो शोशण मात न्ही अत्याचार जालो अत्याचार जावन तिका मारून काडलें तो रेप एंड मर्डर म्हणटात आमी तसले केसांत तातूंत कसं जाता म्हळ्यार आमकां गोत आसा जनरल युजुअल एरियाज वेर ते परपिट्रेट तो केल्लो मनीस आसा आनी वोंट खंय लागून आसच्या पुरो म्हणून ते एरियांत आमी अशी सांग तुमकां फिंगर प्रिंट्स कशी लिफ्ट करता म्हळ्यार पळय तशी डस्टिंग करून डस्टिंग जो एक ऑयल बेस्ड कसं एक घाल न्हू आमी काडू पळयता ती दिसना तो दोळ्याक जाल्यार आमी ट्राय करता ती मस्त पण खंयच्यो एकडे मेळत आमकां म्हणून युजली गळो खांदो गाल तसले एरियांत आमकां सहज जावन मेळचे चान्स. सो तशें जावन कसं जाता म्हळ्यार ते प्रिंट आमकां मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ते आमी सस्पेक्ट आवट मॅच करता. सो तशें आमकां तसले इन्सिडंटांत आमकां मॅच करूं साध्यता आसा. ना हांवें आतां आमी एक क्रायम सिनांत आमकां एक ग्लास मेळ्ळें ग्लासार आमकां लिपस्टिका अच्छी मेळ्ळो तेन्ना तो म्हणटा न्ही ती न्ही ती गर्लफ्रेंड आसच्या पुरो जाल्यार एक बायल आसच्या पुरो बायलेन करून आसच्या पुरो म्हणून. सो ते लिपस्टिका कलरय आमकां यूज जाता आनी कसन म्हळ्यार ते पॅटर्न आतां आमी कोण ते लास्ट पिल्लेले म्हूण आमी फायंड आवट करूंक चान्स आसा. सो तशें जावन आमी आनी तांतू कसन म्हळ्यार ग्लास धरतना एक फिंगर प्रिंट्सय मेळटा. सो एक ग्लासा निमित्त एक क्रायम सिनांत आमकां कसन एक च्या कापी कसन एक कप ग्लास मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तांतू खाली फिंगर प्रिंट मात न्ही लिप प्रिंटांनी आमी आयडेंटिफिकेशन करचे चान्स आसा. सो तशें जावन म्हळ्यार केलो पण जबरदस्ती पिवोचे चान्स आसा तागेले प्रिंट आसच्या पुरो एक बायल मनशेले प्रिंट आसच्या पुरो कोणाचो दाबो पिवयले तर प्रिंट विंगड आसता फिंगर प्रिंट विंगड आसता लिप प्रिंट विंगड आसता. सो तेन्ना आमी एक अंदाज कसन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्रायम सीन म्हणटा मस्त नमनेर करूं जात्या म्हणून आमकां एविडन्स कलेक्शन इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. आनीक ताकाच आमी आतां पक्कन एक ब्लड मेळ्ळी म्हूण जाल्यार पुराय एक तो 10th भरणांची ते ब्लड मेळ्ळेले ते अमकी कडेन मेळ्ळेले म्हूण तो फस्ट ताजे फोटो काडून ताका एक नंबर दिता ती त्या नंबर फावंड ऑन दिस नंबर ह्या ब्लड म्हणून. सो विंगड कडेन मेळ्ळेले ब्लड विंगड जेन्ना सो त्या मनीस खंय राबून आशिल्लो कशी पोझिशनार आशिल्लो खंय भोवला आनी ते ड्रॉप पडलेले कितली एत्तर दुखून पडलेले त्यात कळटा त्या मात्र न्ही ते ब्लड पडलेले ते मनशाले
हाताची वेन्स वेन्साच दुखून येईल जाल्यार डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ते स्पर्ट जायना ते ड्रॉप मात्र आर्टिरियल ब्लड म्हणजे आमी हाय प्रेशर ब्लड आमी त्याक ब्लड टेस्ट आनी प्रकारची वेन्स तशें तांडूक आमी तेंची आर्टिरियल ब्लड आस म्हणजे स्पर्ट जाता एक नमुन्याची पळय पिचकारी दुखून काडल्यार कशी येता आमगे उदक तसं डिझायन येता सो त्या कळता एक त्या मात्र नाही खांकील निमित्त येईल रगत की वंकील निमित्त येईल रगत की एके महिन्याचे बश्टेचे रगत की ते पुरा फायंड आउट करूं येता सो त्या मनशाला दार्ल मनशाल की बायल मनशाल रगत त्या ताई फायंड आउट करूं येता सो आमकां करेक्ट आयडेंटिफिकेशन मेळ्ळी म्हूण जाल्यार हे म्हळ्यार एविडन्स कलेक्ट करतना करेक्ट जावन केला म्हूण जाल्यार आमी कसन जल्लेल म्हूण खडाखंडीत जावन सांगचे तितलें साध्य आसा सांगतो आता तुम्ही आता बलात्कार अत्याचार या मानभंगाविषयी सांगल्या अशी असल एक हिनाई म्हळ्यार त्या मस्त एक इमोशनल जावन आसता जन त्यातनं तुम्ही ते एविडन्स कलेक्ट करतना साक्षाधार तुम्ही निमगितना तांणी सम उत्तर दिता की पण एक कसन म्हळ्यार आमी एक सुरे आलोचन करूं का कसन म्हळ्यार एक बायल मनशी अत्याचार जावन जिवंत आसा चिल्ली जो बायल मनशी जो बायल मनशी म्हूण धरा ती केलोपंत आयकलेलें आसाची पुलिसांच्यान आनी येताना सांगिल्लें अयो ती बायल मनशी म्हूण सांगून बायल मनशी जाल्यार कसं जाल्यार म्हळ्यार शी इज यूज टू दॅट ऍक्ट सो तिगेले वयर अत्याचार जाला बट शी इज यूज टू दॅट सो शी शूड बी नॉर्मल म्हूण ना अत्याचार म्हळ्यार मनस विरुद्ध जावन केलेले सो तेन्ना ते चेल्ली असो ते बायल मनशी असो कोणय असो ते मनाक आघात जाल्लेले ते आघात जाल्लेलेची ताजे खातीर आमी कसन म्हळ्यार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कसन म्हळ्यार आमी हिस्ट्री निमगोच्या वचनांची आयले सुद्दां फर्स्ट बैस कसन जाला घाय जाला हांवें कसन जाला खंय दुखता त्या निमगिता ते फर्स्ट तिगेल त्या एक समाधान कर कित्याक म्हळ्यार तिगेल मनसा आघात आसा ಒಟ್ಟು तिगेल देहाकय आघात जाला सो आतां आमी मनसिನ आघात आमी ते सम करूं ಕೂಡಲೇ जायना तशें तिका ते एक अर्ध दूख तिगेली देहात जाल्लेल्या आघाताक एक समाधान करून तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ दिताना पळयता ती ताजे सुद्दां कसने केस आसवे एके विंगड कसने माती आसवे म्हणून तिगेल्या निमगूचे कसने वचना ती बट ताजे एक भावचित्र काणू ताजे आमी नंबर दिव न्हू ताजे नोट कोन्न दवरून आमी ते कलेक्ट करता ती कलेक्ट करता आसता ती आमी आतां सद्याक आमी फोटो काडूं वचनाची कित्याक म्हळ्यार तिगेले एक मन आसा पळय मन एक नमून तळमळेन आसता उद्विग्न जावन आसता तळमळ जावन ती कोणालेय वयर नमगूच्या साथ दिना ते बायल मनशी आसल्यार समेत तिका तामगेल वयर धैर्य ना सो फर्स्ट आमी तिगेल वयर धैर्य तशी करका आतां आमी आमगेल्या लास्ट हाडचे पोलिसांच्यान हाडचे सो फर्स्ट सर्वे सामान्य कॉमन मॅन एक रस्त्यार कोणें वता आनी कोणें बैसून रडतस हें जालां म्हणून तांणी जाल्यार तशें कशें जालें हें जालें यो वचें म्हण तशें न्ही तांगेलें कसां जाल्लें म्हूण सांगून आराम येर तिका तिगेल फर्स्ट तिगेल धैर्य आमी वट्ट करून घेवका तें एक सर्वसामान्य जावन करचें काम ताका तुमी कशी बिहेव करूं म्हळ्यार आसो म्हूण सांगून न्हू तुमगे लागी एक एक्स्ट्रा आंगाल आसवे ना म्हणजे एक लागी कोणाले आस म्हणजे एक कोणाले एक शॉल आस म्हण जाल्यार तिका पांगुरसून चडा ती त्या पांगुरले नंतर तिका थोडें धैर्य येता हां म्हाका आनी कोणकी रक्षण करूं आयली ती म्हळ्यार एक भाव येता जाल तितलें तिका आपोडू वच्चें नका ती येता म्हळ्यार ती भयंकर भयांत आसा तशें तुमी आपोडू गेले जाता तुमी ते मोगान आपोवन अशें पुरो धैर्य दिवचें आपोडू अशें पुरो पण तुमी आपोडू गेले जाता तिका भंय करता सो तिका आपोडू एक वच्चें नका ती दूर दुखून उरल्या ती आसल्यार एक आंगाल घालात तिगेल वयर कसं न्ही आनी सांगा ती उठा चप्पल जात व्या म्हूण सांगून पळयात ती जात म्हूण जाल्यार हगूर उठा न्हू खंयचे एक व्हेकलांत हाडून फस्ट एक आस्पत्रे घालात तिका तेन्ना मागीर तुमी सायमल्टेनियसली पोलीस कंप्लेंट दियात ना आमी आस्पत्रे आयले आमी दिता ती पोलीस कंप्लेंट सो त्या इम्पॉर्टंट तिका आपोडू वच्चानच तिका थंय सोडा ती जावन उठा न्हू चमकून येवो ते दोळ ते कसले आनी तिगेल उठायतना पळयात तिगेल लागीं कसने आसवे तिगेल सामान कसने आस म्हणजे तिगेल खाली हात असल्यार वडना खाली हातान धरा ती आनी आमकां सांगा मात्र ते आशिल्ले आमी उबारून हाडलेले तें म्हूण सांगून सो तशी तशें आतां तूं CIDन तांणी परत दाखयता ती ग्लोव्ज घालून आपोडका क्रायम सिनांत कसं आपोडूनच म्हूण सांगून करेक्ट बट आतां तुमकां उपाय ना उपाय आसवे तुमगेले एक प्लास्टिका तोट्ट आसवे प्लास्टिका तोट्टा भितर हात घालून धरात ते आनी तशी तो प्लास्टिका तोट्टो ताका धंपून सोडा ती ना हांवें तुमगेलें कसं न्ही ना हांवें तोंदर ना न्यूजपेपर अंगडी वचत एक न्यूजपेपर घेया ती न्यूजपेपर ताजेर दमाटून मागीर ते पॅक करा ती काण घेया ती जाल तितले हात घालूक अवॉयड करा ती ना हांवें आमकां तें येवन तिळसुका मात्र हांव आपळे तें म्हाका मना वच्चें न्ही तिगेले उद्वेगार हांवें एक काण घेतल्या म्हळ्यार एक हें आसता सो फर्स्ट मेन कसन म्हळ्यार ते जावं इम्पॉर्टंट कसा म्हळ्यार तिका आपोडू वच्चें नका ती
तिका कसाने तुमगेला आस मुंजल्यार एक दांपे येती वय. आणि तीन जावन उठान येवन वेकल पण सहाय कोरका म्हणून कोरका म्हणतो मी. कोरका बट कसन म्हळ्यार आपण अशी. आपण तशी जालती त्यामुळे ती एक दोन रिझन एक तुमगेले प्रिंट्स तांत येता आणि एक हे पळय ती एक्चुअली वत्तशिली हे ऍक्च्युअल नाही आहे एक्चुअली आता तिगेल तोंडार अशी पुरा निळ निळ जाला ती निमगेल सदा कसं जालेल गोचरडा म्हणून निमगेला रे काय ना हांव पडलेली म्हण पडलेली जाल्यार हंग सकल आजी लागी जाता नाही हंग पडलेली निमी जाता बट ते हंग पदरांत जायना निडल असना पण ते निडल लागता सो थंय जायना हे कसन म्हळ्यार कारण मारलेलं आहे सो हे फिजिकल अब्यूज हे केन्ना करता ती सेक्शुअल अब्यूजा पशी पुढे ती वॉयलंट म्हळ्यार ती तडसूच्या पळयता तेन्ना तिका मार न्हू बोध तपसाच्या पळयता ती एके तिका शोषण जातस एके तिका लैंगिक किरुकुळ जातस ताजे अर्थ ते सो आम्ही त्या नोट करता ती एक हे इंजुरीज खंय म्हूण सांगून सो अन्यकंत पळय तुमी एक चरडा चिमटिलेल्या ते सांज फिजिकल अब्यूज ते चाइल्ड अब्यूज म्हणटा ती एक आनम्माक खर जावन चिमटिलेल्या निमित्त त्या इंजुरीज मेळटा तशींची आता नेक्स्ट स्लायडांत हांव दाखयत तुमकां हे वयलच्या स्लायडांत पळय ट्रॅम लायन कंट्युजन्स म्हणटा ती बडयेन मारचे बड्डी जावका म्हणना तुमगेल वाळी देंटू वाळी देंटू एक विंगड कसने तरकारी देंटू तांतूय मारता ती ಕೆಲವು जन म्हळ्यार ते कसने जायना तांतू गट्टी वस्तान मारल्यार लागता दिसता म्हणून सांगून ना आमकां कळता हे एक दिसा नंतर वरेन येता वैरी तेंची तेकडच्यान पळय इनसाइज उंड म्हणून दाखयला न्हू ते हात कात्तो हांव सांगेन पळय तुमकां मोर्ची खातीर हात कातरलेला म्हणून ते आता हे मध्येचे फोटोज पळय ते मार न्हू तुका कोच्चिलें म्हणटा तुमी ते म्हणटा ती ताका बेत्तील घायो म्हणटा बोड बेतली मार येता गेल्या म्हणून बेत्तील गाय म्हळ्यार ते कसं जाता म्हळ्यार ते क्लीन कट आसना तांतू विंगड विंगड आमकां नमून कळटा पळयल सताना आमी आयडेंटिफाय करूं येता हे खंयच्यान दिवन आसच्या पुरो मार न्हू गेलेली बडयेन की एक बेस्कातीन की बड्ड्यान की राकडान की पळोवचें कळटा आमकां सो हे पुरो तरावळ नमुन्याचे इंजुरीज कोपान येवन न्हू काण कसन हातां मेळ्ळें ताच्यान मारता ती मागीर ओयो म्हणून आस्पत्रे व्हरता ती ना ती पडलेली ते आमकां कळटा तेन्ना त्या पडलेली निमित्त की कसन म्हणून आमकां कळटा तशें जावन तसल पुरो आनी एक कसन म्हण हांव एक विनंती करची कसन म्हळ्यार पातल्यान पेलदिकान आमगेले नेबर्स आसता ती तुमी एक दोळो एक दवरना सुका घरा लागीं कित्याक म्हळ्यार एक केस तेजे निमित्त आमकां एक चायल्ड अब्युसाची केस एक दोळा आयल्या कसन म्हळ्यार एक 13 वर्साची चेल्ली 13 वर्साची चेल्लेक तांणी घरा कामां दवरलेलें हें करूंक म्हळ्यार एक 6 वर्साची चेल्ली आशिल्ली पळोवन घेवच्याक म्हूण सांगून एक बायल मनशेन तिगेल घरा लागची बायल मनशेन पळयल कसन म्हळ्यार ही केन्नाय तांणी कामां दुखून वतरी ही कंडी अशी दोन रापचे तिगेले एक दीस हांगा नीळ आसता एक दीस हांगा नीळ आसता हिण आपूण उलोवच्या पळयल्यार ती धांवता भितरी कळ्ळें सो तिक एक दीस ती लागली की कसन ती वय चेडू पळय 13 वर्साची म्हळ्यार काय ओडी न्ही पोण घेवन लागून आसका म्हूण सांगून जाल्यार ती केन्नाय नोट करची तांणी कामां दुखून वतरी ते एक पर्टिक्युलर टायमार ती कंडेले अशी कोण राबून आसता दिसा एकडे तिका पेट्ट जावन आसता म्हूण सांगून तिका डावट येवच्या सुरू जाले कसं आसच्या पुरी हें म्हूण सांगून सो कसं जालें म्हळ्यार तिणें वचून पोलीस तिका कसं करची म्हूण कळ्ळी भंय केल्या सुरे बामणान मेळ्ळी काय न्हू तो बैसा म्हूण सांगून बट ते चेले चेडू पाप म्हूण एक मन तडसना तशी तिगेल अनेक फ्रेंडा घेवन वचून पोलीस स्टेशना वचून कंप्लेंट दिली तिणें कंप्लेंट दितना पोलीस म्हणाल की तुका कसन अधिक प्रसंग आसा म्हूण म्हणजे म्हळें की ना प्लीज दय करून एक पंत येवन पळया ती तुमी म्हूण तो वचून पळयल सताना ते तांकां आपयल काय ओनर्सांक आपयले तांणी कामां गेलेले बायलांनी बा म्हणून आपयल सताना तांणी म्हळें की ना ती ते चेडाल उठ खेळटा आसता पडता आसता दिसा एक नमुनो ना बा आमी तिका चंद कोण पळोवंक घेता तसाची म्हूण जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार तशें पर एक चिल्ली आसा म्हूण जाल्यार एक हे आमगेल्या वुमेन अँड चायल्ड वेलफेअर असोसिएशन म्हूण आसा महिला ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ तांकां आपयताची तांणी आपोकाची एक नाबालिक चेल्ली आसा म्हूण जाल्यार एक चाल्लो आसा म्हूण जाल्यार आपोकाची तांणी आपोवन हाडून फस्ट एक एग्जामीन करयता ती आमगेला हಳ್ಳಿ सताना ते केस एक पर्टिक्युलर केस म्हगेला हಳ್ಳಿ सतान पळयलें तिगेले हड्ड मात्र दिसता ती पट्टा घालची ना तिका चेल्लेक मार न्हू चिमटा न्हू हें कोर न्हू हें करचें तिगेल्या आंगान तूं विंगड विंगड नमुने घायो आनीक ताजी ड्युरेशन आमी फायंड आवट करूं जाता एक वाराचे पुडले एक 2 दिसा पुडले तशें म्हळ्यार शी वॉज कंप्लिटली अब्युज्ड एट होम चेडा पळोवंक घे दीस आयकपन जेवण घालचें रात्री आनीक समकट न्हीद कोडाचें सोडचें ना सो त्या तीन बायल मनशेन पळय नातिलेले जाल्यार ते आमगेले दोळा दुखून तपसून वता आशिल्ले घरकड सांगनाची शोशण करतले केन्नाय सांगनाची तशें तसले कसाने आस म्हूण जाल्यार दय कोर न्हू तुमी मागशे ना तशी नाका तुमी पोलीस स्टेशना वच्चा भंय करतवे नाका 10, 9, 8
1098 ते नंबर डायल कराती तुमगे लोकेशन सांगाती आणि आमकी घरांत हांव पळयला म्हूण सांगाती तुमगे नाव येना कसने येना तांणी वचून ते ಇದಕ್ಕೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ करताती ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1098 1098 ಈಸಿ ನಂಬರ್ रिमेंबर करूक अशी जाल्यार 1098 वत्तून तुमगे लोकेशन आणि अमकी कडेन हांव एक चेल्ला पळयला तिगेला आंगार भरून घाय आसा म्हाका कसं की डाऊट आसा केलो पण किरडलेले शब्द न्ही आयक पडटा पूण तुमी तिळशिल्यार पुरो तुमकां कसं न्ही तुमगेले विशय कसं न्ही एक 100 आवरीची 1098 नंबर सो तशें निमित्त चायल्ड हेल्पलायन सो तशें जावन एक चेरडाक जो खंयचेय एक शोशण जाल्लेले बायल मनशी जो चेडू जो तांकां एक सहाय मेळचे चान्स आसा त्यामुळे तांकां करूं जायना तशें आमी त्यान एक आमगेलें एक कर्तव्य आमी करूं येता अत्य बलात्कार अत्याचार या हांगा कितले कॉमन जावन पळोवचें मेळटा वेल आमगेल सायडान पळय आतां कसं जाला म्हळ्यार अर्थान एक जन तिळवळीक येयले निमित्त मस्त केसीस येद्रायत तसं बट प्रचार कशें जाता तसं फूड तशें नाशिल्लें आतां कंडापटी जन मॉडर्न जाल्ले निमित्त अत्याचाराचे मस्त तसं केस मस्त जात तसं म्हण ना केन्ना फूड आशिल्लें तितलेंय आतां तसं फुडें प्रचार करनाशिल्लें कसं न्ही जजाले म्हणजे तो बैस को करा भितर न्हावन बैस समय हें करी म्हूण सांगून दमाटून बसकार येता आशिल्ल्याची आतां तिळवळीक आशिल्ले निमित्त एक विद्याभ्यास आशिल्ले निमित्त जेन्ना गो तसं तशें जावन मुखार सून येता ती ह्या नातिल्यांक हांव सांगचितलें कसन म्हळ्यार तुमी येयाती तुमकां कसनय तोंदर जायना इता म्हळ्यार आत्तां ज्ञान कसन म्हळ्यार तांतू चेलियल मिस्टेक न्हय म्हूण गोतस तांकां करतल्याल मिस्टेक तें तागेल मानसीक समना तो जाल्यार एक उडगास दवन घे ती तुमगेल दुवेल जाल्लें एके मिगेल चेरडा जाल्लें मिगेल दुवे जाल्लें म्हूण सांगून थंय तुमी दमाटून गेले आनी कसो कोर येता म्हूण दमाटून बसकार येयले म्हूण जाल्यार तो भायर भोंवतस तो अनेकला जाता तेन्ना तुमी पश्चाताप केले म्हूण जाल्यार कसो यो हांव तेन्ना सांगिल्लें जाल्यार तांतू तें एक डेंजर न्ही तांतू डेंजर कसो म्हळ्यार मागीर तुमी येवची तशी जायना इता म्हळ्यार आयली म्हूण जाल्यार ओ तुमी को अक्युज्ड जाता ती इता म्हळ्यार तुमकां गोत्त आशिल्लें तुमी सांगा न्ही आत्तां तुमी सांगच्या आयल्यांची तुमी तुमगेलो मनभाव आशिल्लो ताकाय करतो मागीर हांव पळयता म्हूण तुमी को अक्युज्ड जावचे सो विक्टीम आमी अनुभव आशिल्ले की चड केल्ले म्हळ्यार अक्युज्ड वतात तुमी तशें जावन कांय भिवू नका ती तुमकां कोर्ट फुल्ल आत्तेमें आतां कोर्टांतूय तशीची प्रोसिडींग्स फुडें जाल्यार पळय म्हणटा आशिल्ल्याची भायर एक पंत अत्याचार जाल्लो कोर्टाक गेल्यार आनीक अत्याचार ते निमगिता कसं आतां पुरा रिस्ट्रिक्शन्स आसा तशें जावन आनी पुरा ओपन कोर्टांत न्हय आतां अंडर व्हिडियोग्राफी सो तशें जावन द समबडी इज वॉचिंग देर हायकोर्ट जजस अँड सुप्रीम कोर्ट जजस विल बी वॉचिंग कशें ते जाता तसं प्रोसिडींग्स म्हणून तशें जावन येद्वा तद्वा क्वेश्चन निमगुच्या ना आनी ते पुरा डिटेल्स पुरा कसं निमगुच्या ना ते एग्जामीन केलें रिपोर्टा वयरी नमगुका सुमार सकड आसा तशें जावन आतां तांकां कळ्ळां की अत्याचार अनुभविशिल्ले वयरी आमी समाधानेरी करका म्हूण तशींची आस्पत्रेंतूय वन स्टॉप रेप सेंटर म्हूण केला तें हांव 2012 शिमोगा आसतना हांव स्टार्ट केलें तें आतां पुरा गव्हर्मेंट कॉलेजांतू इम्पॉर्टंट तांकां कसं म्हळ्यार एक वैद्यकीय सेकंड लॉयर थर्ड पोलीस थंय आसाची चारीच कसन म्हळ्यार तुमगेलें हें मानसीक तज्ञ तांकां कावन्सिलींग दिवचें तें पुरा ती ढवका म्हूण ना एक डिपार्टमेंटांतून आनी एक डिपार्टमेंटांत पुरा एक रुफा अंडर आसता पुरा नर्सिंग डॉक्टर लॉयर पोलीस मानसीक तज्ञ हे 5 जणी थंय आशिल्ले निमित्त आनी एडमिशन तांतूची तशें जावन तसल कडेन गव्हर्मेंटांत गेल्यार आतां तुमकां कंडापटी सहाय मेळटा आतां तें इवन प्रायवेट हॉस्पिटल्स तांणी करता आसाची तांकां स्पेशली ओबीजी आसल्यार गायनेकोलॉजी महिला विशय तज्ञ आसल्यार तांणी वन स्टॉप रेप सेंटर करतात ते युजली व्हडल्या हॉस्पिटलांत आसतात तशें जावन पुरा थंय आशिल्ले निमित्त ती धांवका म्हूण ना पुरा सहाय थंय मेळटा सो त्या एक भारी एक चांग केला आमगेले गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत ओपन करून पळय आतां मॅन्डेटरी आसता प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतू मॅन्डेटरी आसा सो तशें जावन भार मस्त सहाय जाता बायल मनशांक मुखारसून आमी वचचे जाल्यार तितून आमगेलो समय धांवता आसा तशी आतां पिस्तूल गुंड मारून जावचें तसलें मरण त्या सुलभ गी पळोवचें तुमकां आमकां म्हळ्यार आतां तांकां एक घाय पळोवन मरणाचे घाय पळोवन आतां हें पळय हें हाका रायफल म्हणटा ती ते वयलचे मदेचे चित्र पळय चक्रशें आसा तें म्हळ्यार आमगेले ते बंदुकां नळी आसा पळय तांतूं भितर घाय आसता ती ताका रायफलिंग मार्क म्हणटा ती सकलच्या चित्रांत तुमकां दिसता कसं म्हळ्यार गन शॉट केलें जाता पळय उज्ज आयलो तांत एक धोर आयलो आनी थोडे कण कण शें पिट्टीशें दिसलें आनी तुदी
देर ह्या बदीन पळयल्यार तुमकां ते बुलेटय दिसता तांतू ते चित्रांतू चिके हॉड केल्यार आसा पळय ते चित्र मदेचे ते तांतू बुलेटय दिसता तुमकां पळय तर मदेन ते पळय बुलेटशे दिसता पळय सो ते बुलेट आसना ते एक रायफल्डांतू दिसचे ते रायफल्ड फायर तांतू पुरा ताका जाव उपयोग पडचे तसले कॅट्रिज म्हणटात ताका कार्ट्रिज म्हणटात ती ते अनेक वरायटी कसन म्हळ्यार शॉर्ट गन म्हणटात ती तांतू भितर वयल नळी नेक्स्ट फोटो दाखयल्यार तांतू भितर वयल नळी स्मूथ आसा ते पळयल्यार तुमी डबल बॅरल तांतू सुचे हे तांतू भितर सಣ್ಣ सಣ್ಣ पेलेट्स म्हणटात ताका गुंडू सಣ್ಣ सಣ್ಣ गुंडू सो ते कसन म्हळ्यार आतां रायफल्डांतू नेक्स्ट चित्रांत हांव दाखयला तुमकां खंयची अमाउंटारी म्हळ्यार एक 15 फीट एक अर्द फिटारी राबल्यारी कशी येता नेक्स्ट फोटोन तू हाजी नेक्स्ट फोटो घाला ती तांतू पळय ते एक दाखयला तुमी फायन अर्द फिटारी उज्ज अर्द फीट थंय वता ताजी नंतर 2 फीट थंय दोरू आनी ते पार्टिकल्स मागीर 3 फीट नंतर खाली बुलेट मात्र सो तेच्यान सकयल पळयल्यार तुमी इंजुरी पळयल्यार आमकां कळटा ते तांबडे फर्स्ट सकलच्यान फर्स्ट इंजुरी आसा पळय ते पिट्टी ते पिट्टी म्हळ्यार ते 3 फिटा डायरेक्शनार थंय पावला म्हूण सांगून तशी सो त्या पळयतना आमकां कळटा ते लास्ट फोटो एक्झिट वुंड सो तशी ते एंट्री वुंडा पळोवन आमी सांगता कितले दूर दुखून फायर केलेले आनी त्या मात्र न्ही बुलेट म्हणल्यार ते खंयची पिस्तूल दुखून म्हूण समेत कळयता आमकां कळू जाता ते आतां आमकां कंपॅरिजन मायक्रोस्कोपान तू यूज करता ती तशींची शॉर्ट गनान तू नेक्स्ट फोटोन तू आमी पळय ते शॉर्ट गन म्हळ्यार तुमगेले रायफल व्हडली गन आसा पळय ते मिलिटरीन तांणी यूज करता ती तसल गन मस्त सन मस्त ओटू वता तशें पळय ताका फर्स्ट वन नाका कुकी कटर म्हणटा ती ते पुरो ओटू गेला तेंची नेक्स्ट पळया चिकेची दूर जलता 1 यार्ड म्हळ्यार 1 फर्लांग चिके पळय भायर 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 येवचे सूर जाले तेंची अन्यकंतू पळय एक सान उंड बट सुमार मस्त आसा लास्टान तू मेन उंड ना ते इंडिविज्युअल ते म्हळ्यार सुमार दूर दुखून म्हणून साधारण एक 25 फीट दुखून तितले दूर दुखून मारना शकता म्हणजे साधारण 1 यार्ड म्हळ्यार साधारण 2 फीट दुखून 3 फीट 1 यार्ड म्हळ्यार डिस्टन्स तशें न्हू ते आमकां पळोवन आमी खंयची आनी खंयची गन्नान खंयची कितले डिस्टन्स आरी म्हूण पळोवन पुरा आमी फायंड आउट करूं साध्य आसा आता तो पिक्चर दाखयल ना मस्त शॉर्ट गन मारलेले निमित्त मस्त सनसनी आसा आता पक्कन ते शॉर्ट गन यूज केलेलं ते विक्टीम वंत गी ना लायक्लीहुड ना इता म्हळ्यार ते पुरातन तशें पॅलेट गेल्ली म्हूण जाल्यार वांची साध्यते ना इता म्हळ्यार ते एक कण पुरो अर्दे वचून मारलाक बुक एक कण पुरो तो लंग तुमगे श्वासकोश पंक्चर करूंक तशें जावन तो जीवन दुसरे फाटीक लागले पांया लागले चान्स इवन बुलेट चान्स आसा बुलेट पेट लागून वरलेले आसा ती आमगेल खंयची देहाची खंयची भागार पडलेले ते ताजे वयर डिपेंड आसता आता ते शॉर्ट गनाचे तुमी ते इंजुरी पडल्यार तान मस्त सनसनी आसा आता वांतलो म्हणले की ते वोटान पुरो पेलेट्स काडू जातगी काडू ते सर्जरी करता ते भितर वचून आसता कितले दूर गेला म्हणून आमकां ते पडटा एक्सरे काडका केन्नाय आमी तसले मरणोत्तर करची पशी फुडें स्टार्ट करची पशी फुडें एक्सरे काडटा ती खंय गेला म्हूण पळोवचें जीवन तसो मरण जीवन तशिल्यान तुवें आस म्हूण जाल्यार तो चमकुचा पुरो बट ते हरद्या लागी आसा म्हूण जाल्यार देर इज अ चान्स तागेले श्वास घेतील एक्शना निमित्त हरद्या भितर वचचे चान्स आसा म्हूण तेन्ना आमी एडमीट करून सर्जरी करता ती ते सर्जरी करून काडचे केलो पण ते खंय आंगान तू इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स ना तिल कडेन आसले तशी सोडतात आमी कसं नाही जायना ते थंय ताजे सुत्तो एक अशें जाता ते एक सोवेनियर म्हूण दवरून घेतात केलो जन आसता ती सोवेनियर स्पेशली ना ते ताका ताजे वयर एक फायब्रोसिस जाता एक 6 मंथ्स ते फॉलो अप करतात आमी ताजे निमित्त कसं जायना ना कसं नाही जायनी म्हूण जाल्यार मागीर जायना ते एक सोवेनियर म्हूण दवरून घेतात 6 म्हयन्यान जायना ते दोळ भितर कसं नासल्यार लक्षण दिसता वय तशी सो तशें निमित्त केलो जन आर्मीचे न्ही पळय तांणी ते एक सोवेनियर म्हूण दवरून घेतात ती हांव तेन्ना म्हगेल्या आर्मीन तसं म्हाका बुलेट गेले ते तशी आसता म्हगेल्या हांगा म्हगेलो ओटू मरची तें केलो जन एक आसता एक भावने ते तांणी तशी सोडतात ताका कसं देहा तोंदर ना म्हूण जाल्यार आमी वताय करनाची ते आसता तांची आता धाडोन केलेले धाडोन जलेल तसल एक घाय म्हळ्यार नील जेवचे आमी ते सहज जावन आमकां खंय धाडेल कोण नील जाता म्हाका आमी मेकॅनिकल इंजुरीज म्हूण वणयता मेकॅनिकल म्हळ्यार खंयचेय एक आमी
स्वह जावन करचे एक कसले एक पेट्टू जावन कसं अशी नुत ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ नुत अशी बशील कडेन ಕೆಲವು जन ऍस्पिरिन घेतात ती मस्त लॉंग टर्म ऍस्पिरिन घेतला म्हणजे सुमार समय तांची आपळ पुरो थंय निळ जाता येता हा ताका एक्युमोसिस म्हणतात ती त्यामुळे त्या ब्लड वेसल्स ची डेलिकेट जावन असता लॉंग टर्म घेतील निमित्त त्यातनं तसल कसं जाल्ले म्हणजे त्यांनी थोडे वेळ राबयतात ती ड्रग ते कसं असलं ताजी त्यामुळे ते रक्तस्राव जाता भितरी रगत लीक जाता आता ते आमकां पळोवन पळोवन कळटा आमकां त्या रक्तस्रावा निमित्त जालें की धाडेल्या निमित्त जालें म्हणून आमी पळोवन सांगितलें कळोवन आनी केलो आसता ती ते केलो एक बी मेळटा काजू बी वरीचे एक बी मेळटा ताजी काजू बीची पळय उडक आसा तुमकां काजू बी हरवी काजू बी आतां आनी युगादी आयली हरव काजू बी सोल्लायता हाता पुरा कळली जाता आनी तशें साले वता ते कळलें ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಮಿಕ್ करतात ते दोबी नट्ट म्हणतात आमी तांणी अवंगाल उंबळतल्यांनी पुरो आसता पळय लॉन्ड्रीचे तांणी यूज करचे तांतू ते घश्टून वल्ले आसता ताजे एक ज्यूस अशें येता ते कळ्ळ शें कोर न्हू काळें एक कळ्ळ करता पळय म्हाका गुद्दुलेलें हें म्हूण सांगून त्या वेळी आमी फायंड आउट करूं शकता ते गुद्दुलेलें गाय की हें की म्हूण सांगून साक तरावळ नमुन्याचें आसता आतां एक्युमोसिस जाल्यार तिका भितर कसं पेन आसना युजली तेका जालें बट धाडेलेलें गाय जाल्यार सुमार दीस ते आपळ्या पुरो ते दुखता भितर ते तशें तें एक फिचर सो ते सायन आनी सिम्पटम म्हणटात आमी तशें तें लक्षण आमी तशी डिफरन्शिएट करून गुद्दिलेलें खंय कसं नित्या म्हणून आनी युजली कसं जाता म्हळ्यार ಕೆಲವು कडेन आमी पळयलां मत्ता पेट्टू जावन आशिल्लो जाल्यार दोळ्या सुत्तू निळ जावन आसता तेन्ना आमकां ते दोळ्या सुत्तू निळ जाल्यार आमी आप्पून पळयतात ती दोळ्या सुत्तू पेन ना म्हूण जाल्यार त्या दोळ्या लागील न्ही तशें हेड इंजुरी जावन आसच्या पुरो एडमीट करतात ती एक स्कॅन काडत येता तेन्ना ते मागची फ्रॅक्चर जावन आसता थंय दुखून रगत येवन ते वळता हांगा येवन सुत्तू राबता तेन्ना आमकां कळटा हें गुदविलेलें न्ही स्ट्रीक जावन आयिल्लें घाय म्हूण सांगून सो तशें तांतू तरावळ नमून आसा ते आमी एग्जामीन करतना आमकां कळटा ते एक्चुली त्या सायटारी जाल्लेलें की विंगड कडेन निमित्त जाल्लेलें एक ते एक्चुली गुद्दिलेलें की एक ड्रग्गा निमित्त जाल्लेलें की एक ते कोणेय जावन जाय म्हणूची एक कळशें कोर न्हू केलें म्हणून आमी सोदून काडया आतां एक कसलें एक शोशण जालें म्हणलें की नातल्यार कसलें एक एक्सिडेंट जावो नातल्यार तुमी तावळ एक दाखयल पळयांची एक नळ पडचो कसलें एक जालें म्हणलें की तशी जावन कोमांत चमकल्यार एक मनशान तेन्ना तुमी कसं करता वेल कोमांत तांतू सुमार नमून आसा कोमांत म्हणटा एक कसं म्हळ्यार ब्रेन डेड म्हणटा ती ते कोमा गेलेले ते आनीक येत की ना म्हूण सांगचें जायना आनी एक आसा ब्रेन स्टेम डेथ म्हणून ब्रेन स्टेम डेथ म्हळ्यार त्या मनशाक ते एक सಣ್ಣ ಮೆದುಳು म्हणटा सान तांतू पेट्टू जाल्लो म्हण जाल्यार उसिराट आमगेले श्वास घेवचे रक्ताचे चलनेचे आनी पुरा ते सेंटर्स थंय आसात सो ते डॅमेज जाता तशें आसतना ताणें कंप्लीट तागेले मरचे पयशे फूड ताणें ताका वेंटिलेटरार दवरली म्हण जाल्यार तागेले तो मेल्ला आनी ताका कसं करूं जाय तो मेल्ल्या वरीची ताणें वेंटिलेटर आसची ते दवरता तागेल्यान तो रक्तचलन चलता आसता सो तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार कावन्सिलींग करून तागेले अंगांग विंगड जेन्ना दिवचे तशें ट्रान्सप्लांट करचे तसले एक तागेले म्हळ्यार तागेले एक बागाचे मेल्लेले एक देहाचे अंगांग विंगडा कोणाकय उपयोगा पडटा एक मनशान मेल्ल्यार 12 जनाक जीव दिवेत 12 जनाक जीव दिवेत विंगड विंगड ब्लड म्हणलें प्लाज्मा म्हणलें एक ऑर्गन्स म्हणलें डोनेट आई कॉर्निया दोग जण एक मनशान गेल्या दोग जणाक दृश्टी मेळटा सो त्या पुरा आमी पळोवच्या गेल्यार तशें आमी ते कावन्सिलींग करून तांकां तांगेले ओपिगी घेवन आमी तांगेले मागीर त्या मुखारची वेळ प्रोसेस ते दवरताय ते प्रोसेस जेवत ते दवरता ताका वेंटिलेटरार दवरता ती तशी दवरली म्हण जाल्यार ताजी पुरा खर्च ते हॉस्पिटल हें करता बेर करता चार्जीस आनी एक कसं म्हळ्यार आमकां मरतरी आमगेले चेडूं गेल्ले आमगेले एक फॅमिलीचे एक मेंबर गेल्यार तागेले अंगांगा निमित्त आनी कोणाले आनी आमी पळोवं म्हळ्यार एक आश आसता आनी एक कोणाक एक जीवदान जाल्लें ताजे निमित्त म्हळ्यार एक हें आसता संतृप्ती आसता तशें कोणाकय वायट जाल्लेले दवरना सगळ्यांक चांगा जाल्लेलो आसता तशें जावन जाल तितले जनान तसल कसले एक देवान करची नाका तशी बट तसल कसले एक आयली म्हूण जाल्यार एक होड मन दवरून तागेले एक 12 जना जीव जावत तसले जीव दिवचे तसले एक कार्य करका म्हळ्यार एक विनंती सगळ्या येत्राक तशीच तू त्या तुम्ही सांगताना सांगले अशी उशी तोंडार दवरून दिवश मारचे त्या
तो उशे तशी दवरन मेललगी नाही तशी निदान तो मेललगी म्हण कशी कळचे आमगे केस येयले मस्त पुढे ते आता ते ऑलरेडी केस जाल्ला ते आता डिसाइड जाल्ला तशें जेवन हांव ताजे विशय सांगे ते कसन म्हळ्यार एक घरकडे एक कामाचेक पळोवंक मंतारी मंतार म्हळ्यार मंतारी तिका जाय जाल्यार आस्तेनी पुरो आशिल्ले तिगेले भावंडांनी पुरा फॉरेनांत आसाचे बामूण मेल्ला सो एक चल्ल्याक चांग चल्ल्याक पळोवंक येवच्याक दवरलेले ताका तो चंद करून पळोवंक येता आशिल्लो पुरो आनीक फोन नंबर्स आनी पुरो आशिल्ले एक दीस कशें जालें म्हळ्यार हीण म्हणलें ताका ताका हार्ट प्रॉब्लम आशिल्ले तिका ते कुडपान तूं एक डॉक्टर लाका आपोवन हाडत आशिल्ले ते कसो विशय कसो जालो म्हळ्यार एक दीस आपोवन हाडलें डॉक्टर लागीं तिका हार्ट प्रॉब्लम आशिल्ली ती पळय सकाळी हांव दूद हाड आपास येता आनी ती स्वास वयर तोग करता आसा ताका हांव तिका धांवन तुमगेलें आपोवन हाडलें म्हणून तिका हाडटा आसतना गेल्ली ती म्हूण सांगून ते डॉक्टरान पळयलें हें केलें कॉज ऑफ डेथ दिल्लें हार्टान बानी कसं नापास बाप मरणोत्तर करचें पास ते प्राय जाल्यार म्हाका गोत्त आशिल्ले केस आनी एक मनशाला 14 दीस ताईं गोत्त आशिल्ले 14 दीस भितर गेल्ली म्हूण जाल्यार युजली ताणें डेथ सर्टिफिकेट दिवेत आमगेले कानुनांत आसता सो ताणें पापा आनी कसं जालें म्हूण सांगून डेथ सर्टिफिकेट दिल्लें आनीक तेन्ना हाणें ते कामाच्यान तांकां भावांक आनी फोन केलो अशें जाल्ल्या डॉक्टरान डेथ सर्टिफिकेट दिला कसं करका म्हूण सांगून दवरी कोल्ड चेंबरांत दवरी मणिपाल आमगेले मणिपालांत कोल्ड चेंबर आसा मणिपाला कोल्ड चेंबरांत दवरलें आनीक ताका ते हाका फोन केले नंतर आनीक थोड्या वेळान आमगेले अंडर आशिल्ली त्या बॉडी आमकां पोलिसांच्या दुखून पोलिसांच्यान येताना एक लेटर घेवन आयला पोलिसांच्या एक ईमेल आयला तिगेले भावाल दुखून सहज साव म्हणटा तसची जाल्यार तांकां पोस्टमॉर्टम जावका कई म्हूण मरणोत्तर परीक्षा करका कई म्हण विचित्र नमुन्याची एक आमकां रिक्वेस्ट आयल्या आमकां हेची केची डावट जाली कसो विशय कसो न्हय म्हूण सांगून डेथ सर्टिफिकेट दिला पुरा दिला कसला कशी कोरणे म्हूण सांगून तेन्ना तो म्हणलो तुमी परमिशन दिल्या रे तांणी तुमकां फोन करून उलयता के तुमगे लागीं म्हूण सांगून करा ती म्हूण सांगून नंबर दिला फोन येताना म्हणलें आमकां कसं न्हय अशें सहज जावन शक्य पडत जाल्यार आमकां एक डावट आसा ताजे खातीर तुमी कोरका मुखार म्हणून विशय कसो न्हय म्हण निमताना फुळ दिसू हीण कसो सांगला म्हळ्यार पुता म्हूण आपोवचें आशिल्लें त्या चेल्ल्याक पुता तूं म्हाका इतलें चंद करून पळयलां म्हगेले विल्लांत हांव तुका 1 लाख रुपया बरयल्या हांवें मागीर मरतरी हांव तुका हें जावचें ना जे सहाय जावका म्हूण सांगून हांवें 1 लाख रुपया दिताच तुका म्हूण सांगिल्लें पूण म्हाका म्हगेले भयणीन फोनार सांगलां कडेर कसं जालें म्हळ्यार ताका ते 1 लाख रुपया मेळटा म्हूण कळ्ळें ना हांवें आनी केन्ना ते राखूका की हांवें म्हूण दुराश जावन न्हू ताणें कसं केलां म्हळ्यार सकाळीं उठा न्हू ती न्हिदलें नासतना तिगेर उश्शी काडून ताच्या मुशनार दाम पडून तिका मार न्हू दूद हाडू गेला दूद हाडू आपास येतना जनक पुरो उठ्ठून पळय ती उठायना पळय ती पुढे उठायना पळय एक वद्दाड तशिल्ली हांव उद्दा हें केलें म्हूण सांगून त्या स्टोरी थंय दुखून कन्वर्ट जालें सो ती पाप ते हाडतना फ्रेश आशिल्ली न्हू बॉडी ते उडपा हाडतना कसं न्हय सायन्सांनी दिसतानी ताका डॉक्टराक आमगे लागीं शिफ्ट करतना तो डेथ सर्टिफिकेट घेवन येवन कोल्ड चेंबरात दवर म्हणलें निमित्त थंय पुरो तोंडा सुद्दां निळें तशें आमकां डावट जालें आमी तण म्हणल्यार आमी वचून पळयलें बॉडीक वय म्हण ऑटॉप्सी केलें तें व्हडलें जालें तें केस सुमार सुप्रीम कोर्ट ते गेलां तें केस सुमार तंतू तें लेट इज नॉट डिस्कस दॅट बट दीस इज हाऊ वी कॅन फायंड आउट की जीश मारलेली कशी म्हूण सांगून तशें न्हू तसल ताका पनिशमेंट जाल्ली की कन्विक्ट आय डोंट हांव डिस्कस करूं जायना तें हांगा तें बट विशय कसो म्हळ्यार आमकां फायंड आउट करूं जाता तशें न्हू आमी तसळ बॉडी जर येयला जाता पळय आमी थोडे वेळ दवरतात ती इता म्हळ्यार ते डेवलप जावचें आसल्यार टायम घेता इता म्हळ्यार मरतरी ते बिळचित्त म्हणटा पळय आमी एक धंव जाता आंग पुरा तेन्ना तसल पुरा इंजुरीज उद्देन दिसता आमकां तेज्यान तसल टायमार आनी पुरा हें करता दोळ वयर वता म्हणटाची केलो दोळ वयर वच्चे ना दोळ धंव जावन येता ते म्हळ्यार ते चेंजेस तोंडान जेता तोंडान जेता पळय ते आमलें न्हू रायगर मॉर्टिस मरण हें रूप राखूड जाता तेन्ना तें ओपन जाता तशें जावन न्हू ताजे खातीर पळय मेल्ली सतना आमी सुत्त बांदिता ती हात बोट बांदता नांका दुखून त्या नांका दवरची कापूस कसला म्हळ्यार श्वास असल्यार कोण हो म्हण भायर येता नव्या म्हणून पक्कने खंय श्वास आसा म्हणजे भायर येवं म्हणून क्रमे तसं एक पुरा एक मनशाले के आनी येस पोस्टमॉर्टम केलेलं आशिल्लें जाल्यार कसं न्ही भायर येवची नाका म्हूण सांगून ते दवरतात ती तितलेच शिवाय तशें जावन आमकां येस कळटा आमकां उश्शी दपटून केलेली की गळ तिरचून केलेली की चिरडून केलेली की म्हूण सांगून आमी फायंड आउट करूं शकता इतली वेळू मरणोत्तर भाग 2 वॉयलेन्स अँड अब्यूज
विषयी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर वृंदा भट कामत हांक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. तशीची आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता. सर्वांक देव बरें करो. थँक्यू.